काणी फातिमाचें काजार. बरोवपी देवादीन कोंकण कोगुळ विल्फी रबिंबस. सकलेश पुरतावन हासनाच्या वाटेक वेताना 7 मैलां मुखार बाळू पेट म्हणली ल्हान एक पेंट मेळटा. हांगा तावन आड वाटेन 3-3.5 मैलां सरल्यार मेळटा ती हळ्ळीच चिन्ना हळ्ळी. हे हळ्ळेंत कांय लगभग 40-50 बिडारां आसात. सडावत वोकलां हरिजन आनी मुस्लीम. ह्या चिन्ना हळ्ळींत व्हडली एक कंपनी एस्टेट आसा. हांगासो सडावत लोक ह्या एस्टेटींत घोळोवंक वेता. लागींच 2-3 खासगी काप्य तोटाय आसात. हांतलें एक म्हज्या धनयाचें. कांय 50 एकऱ्यां भितरलें. काप्य वेळार 30-40 जण आमच्या तोटांत घोळटात तरी हेरां संदर्भांनी सदां कामाक म्हूण 10-15 जण आळ नम्यारलेलेच आसतात. आनी हांचे भितरलो एकलो अब्दुल लतीफ. सगळ्या चिन्ना हळ्ळींतलो लोक अब्दुल लतीफाक मानतालो. प्राय ताची 50 तरी जिवान धडंग तो, पूण बोव खालतो. हळ्ळेंतले दादले पियोणान आनी जुगारेन जोडिल्ली जोड होगडावन बायल्या भुरग्यां संगी मेळ्या वस्तुरांनी कोलवांच्या घरांनी जियेताना हाणें कशविसेन जोडींतले इल्ले उरोवन आपल्या घराक नळे घाल्ले. म्हज्या हाताखाला सो आळ तो. हांवें सांगचें कितेंय ताणें करी जंय तरी ताच्या शिदा तशें उण्या उलोवण्या वरवीं खंयचेंय काम ताका फरमायतना थोड्या फावटी हांवूय फाटीमुखार करतालों. तरी सांगिल्लें काम चाचूक करिनासतना वयसितालो लतीफ. फातिमा लतीफाच्या भावाची धूव. लतीफ अंकार. काजारी भाव बायले लागीं समा पडनासतना आपल्या 5 वर्सांच्या धुवेक घेवन गांव सोडून चिन्ना हळ्ळीक आयिल्ल्या वेळार लतीफान तांकां आसरो दिल्लो. 8 वर्सां सांगाता जियोवन मरच्या वेळार भावान ताका सांगिल्लें, लतीफ, फातिमा म्हजी धूव न्हय, तुजी. ताच्या समा प्रायेर बऱ्या गुणेस्त आनी जातीच्या सला लागीं ताका ओपसी. ताणें ताच्या आवय सारकें जावंक नजो. तिका फातिमाचेर हक्क ना. आनी लतीफान दुखां भरिल्ल्या दोळ्यांनी जायत म्हणली भास आपल्या भावाक दिल्ली. हें जावन आतां वर्सां 4 उतरल्यांत. फातिमा जिवांत बरोवन सगळे चिन्ना हळ्ळीक सोभायाचें नेकेत्र जालां. प्रायेच्या चेड्यांक तें सपनांतली राणी तर मोस्त्री बायलांक गिळूंक नजो जाल्ली नळी जावन ताळ्यांत शिरकातना हळ्ळेंतल्या जाकीर कादराक मात्र मोगाची राणी जावन सोंपतालें. कादराचे गूण पारखून लतीफांनी तांच्या मोगाक सय घाल्ली. तरी प्राय बरिल्ल्या फातिमाक पळयत तो गुपेत रडतालो. इतलीं वर्सां धुवे सारक्या मोगान वागयल्ल्या चेडवाक ताच्या फुडारा खातीर भायर धाडूंक ताचें मन आयकनातलें. कादराक ताणें सांगिल्लें, म्हजे धुवेक हांव तुका दितां. खंयच्याय संगतीन तूं तुंदरवड नाका. पयशांची आतां इल्ली अडचणी आसा. ती सारकी जातस फातिमा तुजेंच. पयशे कित्याक विचारलें कादरान. तुजे खातीर न्हय ते, म्हज्या समाधानाक. जर जोड म्हजी सड आसली एका राणये बरी म्हज्या फातिमाक हांव तुमगेर धाडतो. हें सांगतना ताच्या दोळ्यांत दुखां भरलीं. फातिमाय चिंतालें, बापय सारको मोग दिल्ल्या चिच्याक सोडून आपूण रावची ना. तोय म्हजे संगी येवं दी, ना तर तूं आमचे संगी राव म्हणून कादराक ताणें समजायल्ल्या वेळा तुजी कुशी म्हणलें ताणें. पूण हट्टी आनी एकाच उतराचो लतीफ हाका ओपोवचो ना म्हणलें तो खंडीत जाणा आशिल्लो. उण्यान 200 रुपयांची गरज आशिल्ली लतीफाक फातिमाचें काजार करूंक. ताका मेळची जोड दिसाक 4 रुपये. वायट संवय नातल्ल्या वरवीं फातिमाक तो उपवाशी घालिनातलो, पूण दिसाक 8 आणे उरोवंकी ताका कश्ट मारताले. एका वर्सांत कश्टांनी उरोवन जमयिल्ल्या पयशांत फातिमाक जाय जाल्लें उदक सुनू आपणाक एक कमीस आनी मुंडू मात घेतालो तो. तर 200 रुपये एक गांठीन खंय तावन हांवी घोळोवंक वचो? एकच फावटी विचारलें फातिमान. रागान तामशेल्ल्या चिचाचे दोळे पळोवन उपरांत ताणें ह्या विशयान शब्द काडलो ना. फातिमा तशेल्यान कामाक वेचें चिन्ना हळ्ळींत कांय विशेश न्हय.
प्रत्येका घरांतलीं भुरगीं चेडवां चेडे दादले बायलो अशें सकटान दीस कुलीक वचून आपआपलें पोट भरतालीं. ल्हान मट्टाच्या लतिफाचें हें व्यक्तित्व पळोवन थोडे फावटी म्हाकाय विशेश दिसतालें. अशें आसता एक फावटी लतिफान पयशां खातीर वद्दाडचें पळोवन हांवें ताका सवाल केल्ल्याक ताणें म्हळें, नाका दनिया, ते म्हज्या हातांत आसता पर्यंत ताच्या हातांत हांव काम दिवचो ना. तर काजार जावन भुरगीं जातच ताका काम करची गरज पडाशी नवे. कादराक हांव वळखतां, तापयल्यार कडच्या मेणा सारक्या म्हजे दुवेक तो सुखान दवरतलो. फातिमाक काजर करतस म्हजी एक आलोचन आसा दनिया. त्या वेळार म्हाका एकल्याक म्हज्या दीस कुलींतलो अर्दो वांटो जायत तो पुरो. अर्दी जोड हांव जमयतलों आनी व्हडले गांठीन कादराक दितलों. तो वळ व्हडलीं कामां ताणें हातीन घेवयेत आनी म्हज्या फातिमाक सुखी दवरूंक ताका कश्ट मारचे नात. दनिया, फातिमाचेर कश्ट येवचे म्हळ्यार म्हाका सोसूंक जायना तसली दूख. खरेंच जावन येदोळ तें लागीं आसतना हांव काजार जावंक ना म्हणलो उडास म्हाका आयलोच ना. लगभग 1 म्हयनो पाशार जालो. कापयेचो वेळ. कायमाच्या आडांक ह्या वेळार सडीत काम दितालें. अशें आनी तशें लतिफान ह्या भितर सडताव जोडीन लागीं लागीं 40 रुपये जमोवन म्हजे कडेन दिल्ले. ह्या मदें एक दीस हांव म्हज्या कामार आसतना फातिमा म्हजे चडशें आयलें. कितें फातिमा म्हळें हांवें. ते म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्लें म्हणलें समजोन. म्हाका एक काम दी दनिया. तुका? लतिफाक कळल्यार तुजेर बिगडात तो. व्हड ना दनिया. ह्या दिसांनी तो म्हजे खातीर चड काम करता आनी राती न्हिदेंत कोंकता. तो म्हजेंच चिंता दनिया. म्हाका ताचो हुस्को ना गे. वयल्या तोटांत तो गळता, म्हाका तूं सकयल्या तोटांत काम दी. दिसाक 2 रुपये पुरो दनिया. ताचे कश्ट तितके हळू जातीत. चेडवाची म्हाका बिरमोत दिसली. फातिमा म्हळें हांवें, तुवें घळोवन ताचे कश्ट उणें जावच्या बदलाक ताच्या बेजाराक तूं कारण जातलें. वस वस वस, पिशी आलोचन करिनाका. चेडून तकली बागावन चलतेत रावलें. थोड्या दिसांनी म्हाका खबर मेळ्ळी फातिमा आमच्या कुशीच्या तोटाक कापयेक येता म्हणून. हांवें जावन लतिफाक हें सांगलें ना. पूण एका दिसा तो म्हजे लागीं येवन रडलो. पळय दनिया, फातिमा तोटाक वेता. तुवें पुणी रागान ताका मारूंक नाय मू? दुबावान विचारलें हांवें. ना, हांव जाणा तें कित्याक तशें करता म्हणून. पूण हांव मेलां गे दनिया ताणें काम करूंक. त्या उपरांत फातिमा गळोवंक वचनातलें गे. एक दीस वाटेर म्हाका कादर मेळ्ळो. धडंग तरणाटो तो. फातिमाक सांगलो चेडो. रुकाडाचें काम ताका. शिकपाची इल्ली वळख आसून लेखांत ती हुशार आशिल्ल्यान ल्हान ल्हान कामां ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळटालीं. कामांत बरी जोडी आशिल्ली ताका. उलयतां उलयतां फातिमाची खबर काडली हांवें. कितलो तेंप रावतलो कादर? लतिफाक समजावन विगीन तिरसूंक पडे. कितें करूं हांव? सांगचें सांगून जालें. चेडवाक धाडटाना व्हडलें न्हय तरी बरें वस्तूर आनी इल्लें भांगार कन्न घालूंक ताची आशा. पूण तसो बापय न्हय तरी मनीस वैमो म्हणटा तो. हांव कितें करूं? कसलीच बुजावण ताका दिवंक शकनासता हांवें म्हजी वाट धरली. कापयेचो वेळ गेलो. एका म्हयन्याची रजा घेवन गांवांत म्हज्या बायल भुरग्यांक हांवें भेट दिली. रजा संपोवन पाटी तोटाक पावतना म्हज्या धनयान कुशीच्या सावकारा कडची 8 एकऱ्यांची रानां सुवात मोला घेतली. हे रान कातरन बेंडूंक 15 दीस लागले. ह्या वेळार लतिफान वर्ते मिनेतेन सडताव जोड कमायिल्ली. आतां लतिफान म्हजे लागीं जमो केल्लो आयवज 100 रुपयांक लागीं जाल्लो. ह्या दिसांनी भोव उत्साहीत दिसतालो तो. कितलें काम केल्यारय ताच्या तोंडार पुरासन म्हणली दिसनातली. थोडे दीस पाशार जाले. ते सांजेर लतीफ पुरासणेन घरा पावलो. बागलाक खीळ नातली पळोवन चेडूं कांय फाटल्यान गेलां दिसता म्हूण लेखून पुरासण काडूंक ताणें बांकाक फाट तेंकली. थोड्या वेळान नाणी येतावन कुसलो गी आवाज ताका आयकलो. आवाज बीन गोण्याचो. समा कान दिताना परत तोचो आवाज. नाणयेक धांवलो लतीफ पावताना थंयचें दृश्य पळोवन रूख जालो. फातिमा नाणयेंत पडिल्लें. सगळ्या नाणयेंत धरणीर आनी वणटीर रगत. फातिमाचें वस्त्र सगळें भिजोवन थांबडें जाल्लें. फातिमा किंक्राट मारली लतिफान. चेडूं कश्टांनी सयत तकली उखोवन पळोवंक शकलें ना. आसल्या बरी ताका उखोवन ताणें बांकार हाडून न्हिदायलें.
थंड कुडक्यानं ताच्या पायांनी देवचें रगत पुसून काडून हुन उदक चेडवाक पियोवंक दितस ताचे दोळे अर्दे उक्ते जाले. कशें आसाय म्हज्या बाळा, धाकटे राका पळोवं. राग आनी दूख बरसारलें लतिफाच्या ताळ्यांत. नाका चिचा, चेडूं पिरगालें. मर्याद वेता, म्हाका बोक्सी चिचा. लतिफाच्या तोंडांतल्यान उतरां सुटलीं नात. ताचे दोळे फातिमाचेर केंद्रीत जावन आसले तरी तो ताकाच पळयतालो म्हूण सांगूंक कश्ट. ताचे वोंट हळू खांबताले. थोड्या वेळान कश्टांनी उलयलो तो. कोण गो तो? लतिफाचो ताळो सगळ्या घरांत गरजालो. गरजवण्या संगी सरशी आसली रुखाची मणय उखल्ली ताणें. चेडूं उलयलें ना. मणय सकला घालून लतीफ गळगळ्यान रडलो. आवाज भायर पडान अशें आपलें रडणें दांबूंक तो प्रयत्न करता तें ताचें आंग हालतना कळटालें. 5 मिनटां पाशार जाल्लीं. फातिमा बांका वयलें कस्तांनी उठलें आनी तशेंच लतिफाच्या पांयांचेर गळ्ळें. चिचा, हांव निरापराधी, म्हाका पातये चिचा. ही सूख म्हाका कळीत नासता जाल्ली. कोणा वरवीं रडण्या मदेंत उलयलो तो. सावकार राम शेट्टी. हांवें चिंतलें तशेंच हळवायेन उलयलो लतीफ. केदाळा हें? 2 म्हयन्या आदीं हांव थंय कामाक वेतालीं तवळ. तुंय वप्पारलें गे? अयो चिचा, म्हाका आसचो तूं एकलो. तुज्या माथ्यार हात दवरून हांव अल्लाक साक्षेक आपयतां. ह्या संगतींत हांव निरापराधी. लतिफाच्या माथ्यार ताणें हात दवरलो. तर अशें घडलें कशें फातिमा? उसांबळ जालो लतीफ, चेडवाचो हात माथ्या वयलो फापडून. थोड्या वेळान थंडायेन ताणें म्हळें, म्हजे धुवे, हांव तुका फाती येतां. सांग, म्हजे कडेन सत उलय. सांगता चिचा. एक दीस ताच्या तोटांत हांव कामार आसतां म्हजे लागीं तो आयलो. उलोवन उलोवन काजार कित्याक जायना तूं म्हूण ताणें विचारल्याक चिचा कडेन पयशे नात म्हळें. तो हांसलो. कितले पयशे जाय तुज्या काजाराक? चिचा 200 रुपये जाय म्हणटालो. 200 रुपये हांव दितां. ते कशे फारीक करताय? म्हाका अजाप दिसलें चिचा. तूं दिताय गे दनया, पूण कशें फारीक करूं? म्हज्या उलोवण्याक परत्यान हांसलो तो. कस्त नात फातिमा, हांव सांगतां. तें कर न, म्हाका तें फारीक कर. तूं जायत मू? खरेंच चिचा. हांव ताका पाती येयली आनी ओपवाली. सुमार वेळ मावन रावल्लो लतीफ दाडामा साबून उलयलो. उपरांत कितें जालें? दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका पयशे दिता म्हळें. दिले गी? चिचा, हुस्कारून रडलें तें. दुसऱ्या दिसा हांव सदांचे परी तोटाक गेल्लीं. ताणें म्हज्या वांट्याक काम दिलें ना. तूं म्हज्या घरा कडेन चल, हांव फाटल्यान आयलो, तुजे पयशे घेवन वच म्हणालो. ताणें पयशे दिता म्हणल्या दिसा तुवें म्हजे कडेन कित्याक सांगलें नाय म्हजे धुवे? निराशेन उद्गारलो लतीफ. पयशे हातांत मेळटच तुका विजमीत करया म्हणले इच्छेन हांवें सांगलें ना चिचा. पयशे दिले गे ताणें? 1 मिनट फातिमा ओगेत रावलें. वय, म्हज्या पटापट तो आयलो आनी घराचें बागेलो उक्तें करून ताणें म्हाका भितर आपयलें. हांव नरगालीं चिचा. ये आनी ह्या कागदार दस्खत कर म्हणालो तो. हांव भितर गेलीं आनी हांवें दस्खत घाली. उपरांत पयशे मेजून ताणें म्हज्या हाताक दिताना उपकार बावळून हांव फाटीं उरलीं. राव म्हणालो तो. कांय तरी पियोवन वच. हांवें नाका म्हळ्यार मेजा वयले 2 सोडा घेवन तो भितर गेलो आनी 2 ग्लास आनी बर्न घेवन आयलो. म्हाका वड्डायल्लो ग्लास हांवें घडयेन खाली केलो. पियेतना एक नमून लागलें म्हाका, पूण हांवें विशेश गुमान केलें ना. राव, हांव येता म्हणून तो ग्लास घेवन भितर गेल्लो. सुमार वेळ भायर आयलो ना. त्या मदें म्हजी तकली जड जाली. सगळो संवसार म्हजे भोंवतणी गुंवता तसो म्हाका भोगताना हांवें पियेल्ल्यांत कितेंगी बरसाला म्हणलो दुबाव म्हाका जालो. बागला तेवशीं 2 मेटां काडूंक हांवें प्रयत्न केलें, पूण लकलींच. धरणीर फटच्या वेळार ताणें म्हाका धरलें मात्र कळीत. उपरांत दुखांची जर फुटोवन फातिमाच्या दोळ्यांतल्यान वाडली. रडतां रडतां अयो अल्ला म्हूण ताणें ओणदीक आपली तकली दडायली. रडा नाका पुता. लतिफान फातिमाक पाटी ओडून आपल्या वेंगेंत आरायलें.
फातिमाचे केस आनी लतिफाचें कमीस दुखांनी भिजता पर्यंत तीं दोगांय एकामेकाच्या वेंगेंत रडलीं. ह्या संवसाराक हांव वळखतां पुता. हांगासर खंयचेंय फूल बावला शिवाय मराना. तुका हांवें सांगल्लें तूं आयकोंक नाय. वडना. बावल्यारी तूं म्हाका जाय. हांवें तुका व्हड केलां देखूनच हांव तुका पातयेतां. लतिफान फातिमाचे मुस्कार उखलून आपल्या खोमसाच्या पोंतान ताचीं दुकां पुसलीं. चिचा, हांव जाणां तूं म्हाका पातयेताय. पूण लोक हांसतलो. घरांत हांव हें भायर कळल्यार तांकां हांव कितें सांगू? खरेंच चिचा, सुरवेर तुका हें सांगूंक लजलीं भियेलीं. ते पयशे सयत तुका दिसनाशें हांवें लिपोवन दवरले. पूण आज म्हाका लज भोगना. त्या दिसा म्हाका जाग जाताना सूर्यो दनपार 3 वरांचेर पावुल्लो. गडबडेन उठिल्ली हांव मेजार आशिल्ले पयशे घेवन धांवून येवन घरा पावलीं. तूं नातुल्लोय पळोवन लांब उस्वास सोडलो हांवें. बसून चिंतां रामण्ण शेट्टीचो घातकी उद्देश हांवें पार केलो आनी जावन गेल्लें घटन म्हाका समजालें. लतीफ हें आयकतना गंभीर आशिल्लो. ताची दिश्ट बागलांतल्यान भायर दाटून येवच्या काळोखाक पळयताली. सुमार वेळान फातिमान उलयलें. चिचा, तूं असो उगोच रावशी तर म्हाका बेन दिसता. लतीफ चिंतनामग्न जाल्लो. फातिमान सांगिल्लें ताका आयकलें ना. लतीफाचो जिनोस पळोवन भियेल्ल्या फातिमान ताची भुजां धरून हालयलीं. म्हज्या चिचा कित्याक उलयनाय? म्हाका गाळी सो. म्हाका महार चिचा, ना तर म्हाका समाधान ना. समाधान आयच्यान संपलें फातिमा. दिस्त गुणायनासता गंभीर स्वरान शब्द भायर पडले. लोकाक आमी फटोवयेत, कादराक आमी बनावयेत, पूण तुज्या आनी म्हज्या कोशेडदाक कोण बांदून घालतलो ना पुता. तें आमकां करगयतलें आनी करगयतलेंच. ताच्या दीर्घ उस्वासाक चेडवान तकली पंदा घाली. 5 मिनटांनी लतीफ परत्यान उलयलो. पूण आज तुका कितें जालें? ताणें एक गुळी दिली. केदाळा? काल? त्या दिसा उपरांत परत्यान तुका तो मेळिल्लो? वय, हांवें कामाक वेचें कैद केल्लें. जायते फावटी वाटेर ताणें म्हाका धमकिल्लें, कागदाक दस्तखत केल्याय काम कर आनी पयशे फारीक कर म्हणून. तो म्हणटालो. ते रुपय ताच्या मुस्कारा कित्याक मारूंक नाय तुवें? ते तो पाटी घेवंक आयकलोच ना. ताचें काम हांव जाणा जाल्लीं देखून ताचे जळकेक पडनातलीं. काल सकाळीं औचित्य चिंतिनासतना तो मुखार मेळ्ळो आनी जायतीं सवालां ताणें विचारलीं. त्या वेळा हांवें वय म्हणली जाप दिली. तशें जावचें बरें न्हय. हांव तुका एक गुळी दितां, ती घे, सगळें नितळ जाता म्हणालो तो. लोकाच्या बियाक हांवें जायत म्हळें. सांजेर हांव उदकाक वेताना तो राखून रावलो आनी ताचे कडची हांवें ती घेतली. लतीफ रावल्ल्या कडचो वळूंक घुलो आनी काळोखाक फूट करून घरच्या मेटार बसलो. फातिमान खाडी पेटोवन दिवो जळयलो आनी आपलें आंग पांग नितळ करूंक नाणयेक गेलें. लतीफ आपणायतल्याक परत रडलो. थोडे फावटी रागान ताच्यो मुठी अर्दाताल्यो, धडामाड चातालीं. मुखल्यान पाशार जावच्या एका भुरग्याक ताणें जोरान आपयलें आनी वस, एक बोत सोरो घेवन ये म्हूण सांगून बॉल्सांतले पयशे काडून दिले. भुरगो खाव जेलो तें पळोवन ताणें परत गरज मारली. सांगल्लें आयकोना तुका? खाव जेल्लो भुरगो उडोवन धांवलोच 5 मिनटांनी बोतली संगी पाटी आयलो. नाणी नितळ करून वस्तूर बदलून सोप्याक पावुल्लें फातिमा आपल्या दोळ्या मुखलें दृश्य पळोवन तटाक जालें. लतीफ बागलाक उणकोन बशिल्लो आनी एक सगळी बोतलू ताच्या कुशीन न्हिदल्ली. धांवन वचून ताका वेडकोल घालतना सोऱ्याचो वास फातिमाच्या नाकाक आदाळ्ळो. हें कितें चिचा, तूं सोरो पियेलाय? सोऱ्या संगी आपल्या चिचाक फातिमान पळोवचें हेस्स पयले फावटी. ताचो जिनोस पळोवन तें खावजेलें आनी जाप दिनासच्या लतीफाची भुजां हालोवन ताणें आजापानुसचें परत विचारलें. तूं सोरो पियेलाय चिचा? आनी कितें वीख पियो? मुस्काराक मारच्या जिनसार जाप दिली लतीफान. वीख पियोंक तुवें कसली सूख केलाय चिचा? पिये जाय हांवें तर पियोंक नाय कित्याक? येदोळी तूं जिवंत आसाय. तूं नातलें तर हांव पुणी समाधानान आसतो. ह्या अनिरीक्षीत गरजोण्याक फातिमा भियान पाटी उसळ्ळें.
उपरांत दोंपरा मदें तकली बागावन गळगळ्यान रडलें. अयो अल्ला, अयो अल्ला, हांवें तुका कितें वायट केल्लें म्हणले खातीर तुवें म्हाका ह्या सर्वाक कारण केलें. चिंतून सयत नेणां आसलीं म्हज्यान तुवें तें बोगाशें केलें. हांवें आयकूंक नातलें सयत म्हज्यान तें सांगाशें केलें. अयो अल्ला अल्ला. लतिफाचें काळीज परत खडलें. घुंवून ताणें फातिमाक आरायतना ताच्या तामशेल्ल्या दोळ्यांनी दुकां भरिल्लीं. कारण हांव पुता, अल्ला न्हय, हांव कारण. 3 म्हयन्या आदीं कादरान तुजो हात मागतना हांवें ओप्पीगी दिजय आसली. हांव सोपनेलो एके राणये बरी तुका धाडूंक आंवडेलो. सर पिड्ड्यार जालें. तरी भियेनाका पुता. फातिमाच्या केंसांनी आपलीं बोटां रिगोवन तें माथें पोशेत तो म्हणालो, हो सोरो म्हाका कितेंय करूंक सोंसो ना. हांव तो पियेतां कित्याक जाणाय? आदीं आपूण एक मनीस म्हूण लेखून हांव जियेतालों, च्या देखून पियेनातलो. पूण आज त्या उद्देशान हांव जियेना, देखून पियेतां. आमी चिंतचे परी संवसार चलना पुता. संवसार चलता त्या परी आमी चलोवंक जाय. ह्या फुडें हांव तशेंच करतलों. लतिफाच्या वेंगेंतच चेडवान तकली वयर उखल्ली आनी ताच्या तोंडार दिस्त घाली. कसो लेगीत दृढ निर्धार त्या तोंडार जळखातालो. फातिमान ताच्या दोळ्यांक पळयतना ते दोळे भायल्या काळोखांत कोणाक की सोदतात तशें भोगताले. थोड्या वेळान फातिमाक थंयसरच सोडून उबो रावतना लतिफान विचारलें, सांतेक गेल्ल्यो गाडयो फाटीं आयल्यात वे. कोणाची? आमच्या आय्या गेली. कोणाची म्हणल्या खातीर हांवें विचारलें ना. सांजे उपरांत एक गाडये सोंपणी आवाज तुवें आयकलाय? ना, कांपेऱ्या ताळ्यान फातिमान जाप दिली. कसो लेगीत दुबाव ताच्या मतीन चडलो. कित्याक चिचा? सांतेच्या दिसांनी गाडयो फाटीं येतना केदाळी वेळ जाता तें नेणाय वे तूं? हांव जाणा. तूं न्ही दे, म्हाका राका नाका. इतलें म्हणून लतीफ भितर गेलो आनी थोड्या वेळान फाटीं येतना ताच्या आंगार कोमीस नातलें. तोटाक वेताना नेसची मोटवी छाड्डी ताणें घाल्ली. खंय वेताय चिचा? भियान विचारलें फातिमान. लतिफान जाप दिली ना. बदलाक मुखल्या बागला वयर पाक्याच्या वाश्या मदें शिरकावन दवरलो कोयतो ताणें ओडलो आनी आपल्या पेंकटान तो कवयलो. फातिमाचो दुबाव खरो जावन आशिल्लो. त्या दिसा बाळू पेटेंत सांत आसली आनी सांतेक गेल्ल्यो गाडयो फाटीं येतना रातीचीं 10 वरां उतरतालीं. हरेक हप्त्यांत सांतेक वेच्या गाडयां पैकी रामण्णा शेट्टीची गाडी कायमाची जावन आसताली. चिंतना मुखार घडोवंक आसचें घडीत फातिमाच्या दोळ्या मुखार चित्रां रुपर नासोंक लागलें. घाम ताका सुटलो. आपलो चिच्या कितलो हट्टी स्वभाव असो तें ताका सारकें कळीत आशिल्लें. फुडें घडयेत आसच्या अनाहुतांक आपुणूच कारण जातली म्हणलें ताका सुचतालें. तक्षण मुखार धांवून ताणें भायर वचूंक मेटांगडच्या लतिफाच्या पांयांक वेळकोट घालो. नाका चिच्या दम्मया, तशें करिनाका. लतीफ आपल्या पांयांकडेन झुजलो. बळ प्रयोग करूंक ताणें चिंतलें तरी तशें केलें ना. बदलाक फातिमाच्या दोनी बावळ्यांक धरून वयर उखल्लें. आपणा शिवाय हेर आदार नातल्या त्या निराधारी चेडवाचें तोंड पळोवंक ताच्यान जालें ना. तशें म्हणून आपणें केलो निर्धार बदलूंक तो तयार नातलो. फातिमा, मोगान तकसल्ल्या स्वरान तो उलयलो. आमच्या मुस्लीम धर्मांत दादल्याक कितल्योय बायलो तरी स्त्री एक एकलोच दादलो. तूं मुस्लीम चेडूं, चिंतून पळय. तो शेट्टी जिवंत आसता पर्यंत कादरा लागीं तुवें काजार जावंक नजो. धर्मा प्रमाणें हें सारकें न्हय. पूण चिच्या, म्हाका आनी काजार नाका. ना, परत्यान उलयलो लतीफ. तें जावचें ना. तुज्या बापायक हांवें उतर दिलां. धर्मा प्रकार तुजें काजार जातलें. एकच ताचे लागीं वा हाचे लागीं. पूण तुजें काजार जातलें तें मात्र खंडीत. पूण चिच्या, तूं आतां भायर वचून घोटाळो करताय आनी येदोळ लिपोवन आसली संगत सोर लोकांक कळटली. लोकांक ती येदोळत कळीत ना जावंक पुरो, पूण शेट्टी ती संगत जाणा मू. ताचे दोळे उक्ते आसतना हांवें कशें तुका कादराक ओपसून दिवं? तो मतींत हांसतालो. सोड फातिमा, हांव ते दोळे ससनाक दांपयतां.
मुखार वचोंक उडोवच्या लतिफाक आसल्या बळान वेंगलें फातिमान. नाका चिचा, अल्ला खातीर आज नाका. तुजो राग निवाजय तर तो मुजेर प्रयोग कर. तुका जाय तितले मार बडय, पूण तुज्या मतीन तुवें चिंतलां तें विसर चिचा. म्हाका बेन दिसता. शेट्टीक तूं मारतलोय, फाल्यां पोलीस तुका धरतले. मुज्यान तें सोसूंक नजो चिचा, मुज्यान तें नजो. तें रडलें आनी बागलाक आड रावलें. दळदीर चेडवा, धाडा माम साबोन बोबाटलो लतीफ. हांव जाणा तुका खंत म्हजी न्हय. ती तुका आसली तर तूं अशें करतें नाय. तुका हुस्को त्या शेट्टीचो फातिमाच्या दोनी भुजांक धरून हालयत ताणें विचारलें, सांग, त्या शेट्टी लागीं तूं काजार जाताय? फातिमाचे दोळे रुंदाले. जाप दिवंक सकानासतना बिरमत चेडवान तकली पंदाक घाली. उलय, परत्यान बोबाटलो लतीफ. हात पाय बांदून हांव ताची मुंजी करता आनी तुका ताची पत्तीन करता. उलय, तूं तयार आसाय? कितें जाप दितलें फातिमा? रडना शिवाय दुसरी जाप लतिफाक मेळ्ळी ना. विरारायन आपले हात ताणें वाऱ्यार धाडायले. तेणें पासायो मारल्यो. म्हाका म्हजे इतल्याकपणी सोड. बागलार आड रावल्या फातिमा लागीं परतलें लतिफान. ना, आज तुका भायर वचोंक सोडची ना हांव. फातिमा कडाकड उलयलें. हांवें सांगचें तुजेच खातीर. जर म्हजो हुस्को तुका आसा, आज तूं भायर वचनाका. हांव जाणा तुवें म्हजो विपरीत मोग केलोय. त्या खातीर तुका हांव कितेंय फाटी दिल्लें ना. बदलाक दिली नालिसाय आनी बेजाराय. ते म्हजे सुखीक कितलें प्रायश्चित करयेत तें हांव करतां. तूं तें तकलेक घेनाका. आपले दोनी हात विस्तारून बागलाच्या आड्यांक तेंकून तें रावलें. लतीफ चाळवालो. फातिमा, तूं जाणाय म्हजी सवय. बऱ्यान सांगता कितें तें हांवें चिंतलां तें करूंक म्हाका सोड. ना तर. अर्द्यार तो रावलो आनी आपल्या उजव्या हातान पेंकटाक कोवयल्ल्या कोयत्याची मूठ ताणें धरली. हांव जाणां तें, तशेंच कर. पयलें म्हाका मार, उपरांत बायसर. फातिमाचें उलोवण आखेर जावच्या फुडें बळाचें एक तापाड ताच्या पोल्यार बसलें. चिंतनांतल्या घडये आपटाल्ल्या त्या माराक तें शिरीं सुकलें. तकली ताची गिरगिरली आनी दोळे गैर जाले. दोनी हातांनी आपले तकलेक आदारसून ताणें स्वयं सांबाळलें. पूण वाटे वयलें तें उठलें ना. उठतय तावन बोबाटलो लतीफ. आनी त्या फटाफट फातिमाच्या बावल्याक धरून ताणें ताका ओडून हाडलें आनी कुशीच्या बांकार लोटून घालें. म्हाका तुजो हुस्को आसलो, म्हाका तुजो हुस्को आसलो आनी त्याच खातीर घडयाळाची वरां मेजीन आसता हांव घोळतालों. तुज्या हातांत त्रास दिनाये म्हणल्या खातीर म्हजे हात हांवें दड्ड केले. तुवें सुखान आसा जंय म्हणल्या उद्देशान म्हजी सगळी जिणी सॅक्रिफीस भेटोवन आवकारपणान हांवें करशिली. पूण म्हाका मेळ्ळें कितें? तुज्या बरेपणाक हांव वत धाडटालों आनी तूं जाती बायल्या हरामाचें उश्टें जालें. तुजे खातीर हांव मर्याद उरोवंक पेसाडटालों आनी तुवें म्हजें घर भस्म केलें. थोडो वेळ तो मौन रावलो. आज म्हाका तूं आडायनाका. आमच्या गरिबांच्या मर्यादिकी मोल आसा तें सावकाराक कळा जाय. वस्तीच्या तातूंत तुका समाधान आसा तर हांव तुका आडायना. सवकास उलयलें फातिमा. उपरांत तकली उखलून लतीफाचेर ताणें दिश्ट घाली. ती दिश्ट बिरमत पासारताली. बागलार कसलीय आडकळ नातली तरी एकच एक मॅट फुडें दवरूंक लतीफ सकलो ना. एक घडी मात्र लतीफान बलात्कारान फातिमाच्या तोंडावेली दिश्ट गुंडायली आनी घुंवोवन बागला कुशीन तो मॅटां कडेन लागलो. पूण चिच्या फातिमान मुंदरसिलें. फाल्यां तावन लोकांक तोंड दाखोवंक हांव सकची ना. लतीफ एक घडी रावलो. बागला भायर दाट काळोख प्रसारलो. पयसतान पेटे गोंगतात तें आयकतालें. सांगात आस थंड वाऱ्याक दोलोवन येवच्या अस्पश्ट गानांक ताचे कान नीट जाले. फातिमाची उतरां ताका आयकाल्ली मात्र, पूण ती समजून घेवंक ताका पुरसत नातली. कित्याक सांतेक गेल्ल्यो गाडयो चिन्नाळीक भितर सरतात तें तो जाणा जालो. पेंटाक मुखल्यान कोवयलो कोयतो ताणें भायर काडलो आनी फाटल्यान कुल्या कडेन तो कोवयलो आनी खिणा भितर तो भायर पडलो. चिच्या म्हूण फातिमान उलो मारतना लतीफ भायल्या काळोखांत भरसारलो. मलनाड प्रदेशांनी आसच्या सडावत हळ्ळेच्या लोकांक सांतेचो दीस म्हळ्यार फेस्ताचो दीस म्हणल्यार बरी. 6 दीस कळमीच नासता घोळो नासचो वो कस्ती लोक ह्या एका दिसाच्या कुशेलायेक आतुरायन राखून रावता. एक हळ्ळेंत एक दीस सांत आसता. आदल्या दिसा तांचे सावकार तांकां एडवान्स दितात आनी दुसऱ्या दिसा सांते खातीर तांकां हप्त्याची रजा दितात.
सगळ्या हप्त्याक जाय जालो सामान घेवंक लोक त्या सांतेक वेता. हप्त्याची पुरासण काडून गम्मत आसो वेळी तांकां वस्तू सांतेसो. सोऱ्याचे पयशे पयलेंच विंगड दवरून उरल्यांत घराक जाय तें घेवचें आनी नाकभर गोठून राती पाटी घरा येवचें. खर्चाल्ल्या पयशां खातीर तांणी कंत काडची दुसऱ्या दिसा वतांत घोळताना. त्या दिसा तांचे कडेन एक पयसो सयत उरना. सांते तावन कितें हाडलां तें हप्तोभर झरयतात आनी मुखल्या एडवान्साक राखून रावतात. आनी तो हाताक मेळ्ळो म्हणटच तांची कंत नपयस जाता. नव्यान पाकाटे फुटलेल्या जिन्सार उडोवन उडोवन सांतेक गेले आनी तांकां तितली मजा मारून पडोवन पडोवन पाटी आयले. उपरांत दुसऱ्या दिसा रोडोवन रोडोवन परत गळोवंक लागले. असली संवय जावन आसली तांची. चिन्नहळ्ळेचो लोकय ह्या संवये तावन कांय वेगळो न्हय. हांकां सोमाराची सांत ती लागशिल्ल्या बाळू पेठेन जाताली. सडावत आळ सांतेक सुखान आसता वेताले. भोव थोडे मात्र कशिशेचे आनी कुटुंबाची कंत आसचे ह्या काप्याच्या दिसांनी सांतेक वचनासतना सडीत काम करून पयशे जमयताले आनी घराक तें हाडूंक सांतेक वेच्या हेरां लागचो आदार मागताले. आज सांत मुगदोन गाडयो चिन्नहळ्ळीक पाटी परतातना बाळू पेठेंत वरां आठ उतरलीं. चार आणे दिवन त्या गाडयांनी बसलो लोक त्या दिसाच्या सांतेन ती खबर आशार पाशार करतालो. पियेल्ले तकलेक लागले थोडे लेले घालून हुयेल्यो मारीत आसतना न्हिदेन पिकलेलीं बायलां थोडीं जांबायो काडीत बसल्या कडेन जमेतालीं. लगभग 12 गाडयो आशिल्ल्यो त्या दिसा. तांतल्यो 2 रामण्णा शेट्टीच्यो. शेट्टीक ल्हानशें एक तोट न्हय आसता व्हडली एक जिन्साची आंगडी आशिल्ली. बापायन कन्न घाल्लो जागो जायतो आशिल्लो. आळां करना काम करून नेणा आशिल्लो शेट्टी बापय उपरांत आपलो खाली जागो मेळिल्ल्या मोलाक विकतालो आनी आशिल्ल्या 7.5 तोटांत पिकिल्लें खावन चिन्नहळ्ळेंतच व्हडली आंगड म्हूण नांवाडल्या आपल्या आंगडे पावटल्यान आसतालो. चिन्नहळ्ळेच्या लोकांक तांच्या गरजांनी तांची आंगडच एक आसरो. आळांक रीण दिलें तर तें वसूल करूंक शेट्टी बरो हुशार आशिल्लो. पयशांनी न्हय तरी एकानेका रितीन आपलें रीण तो वाडी समेत वसूल करतालो. त्या देखून ह्या आंगडी वरवीं हेरां सावकारांक मेळच्या प्रात सडत सलाम शेट्टीक मेळटालो चिन्नहळ्ळेंत. बाळून तूं सांत जावच्या आदले रातींच ताची एक गाडी हासनाक भायर सरताली आनी थंय तावन आंगडीक जाय आसलो सामान भरून घेवन दुसऱ्या दनपारां शें बाळूच्या सांतेक पावताली. रामण्णा शेट्टी सांते दीस फांत्यार उठोवन गाडयेर बाळूक वेतालो आनी आपलो वहिवाट संपोवन कितेंय घेवचें आसलें तें गाडयेंत भरून हासन तावन आयिल्ल्या गाडये सवें रातीक चिन्नहळ्ळीक पाटी परततालो. बाळू पेठेंत ताचे तेग सौगी इश्ट आशिल्ले. ताच्याच कस्ताचे ते. हांणी सांगाता मेळोन उलोवची मुख्य काबार जावन आसतली चेडवांची ती आळां भितर व्हड जाल्ल्या ओंकार चलयांची. अनमोग नातिल्ल्या असल्या चलयां संगी आपणें भोगली मजा एकलो रंगवन सांगतना उरले व्हड आवाज करून हांसताले आनी भोंवतीचो लोक चिंतालो हे व्यापारा बाबतीं उलयतात म्हणून. फाटल्या हप्त्यांत घडिल्लें सांगूंक मुग्धातच हरी एकलो आपआपले मुखल्या हप्त्याचें येवजन विवर्सितालो आनी निमाणें सर्व एकामेकाक तांच्या ह्या बऱ्या कामांत जीक मागोवन विंगड सरताले. आज बाळू तावन चिन्नहळ्ळेक पाटिवेच्या 12 गाडयां पैकी मुखार आशिल्ल्यो 2 गाडयो रामण्णा शेट्टीच्यो. हासन तावन बरन आयिल्ली गाडी एकलो आळ आंबुडतालो आनी दुसरी ताका पाक्या आशिल्लें ती आंबुडतालो जेन्ना. जेन्ना हें नांव आयकतना चिन्नहळ्ळींतलीं बायलां न्हिदेंत उठोवन बसतालीं. जेन्ना हाचें सारकें नांव जनार्दना. पूण ल्हानपणांत हांव चिन्नहळ्ळींतल्या सावकाराचें उश्टें खावन वाडलो साकोर हो. हाका नांवान आपय जंय म्हणली खंयच्याय सावकाराक गरज म्हूण दिसनातली. त्या देखून ह्या मनशा विशीं उलयतना तांणी म्हणचें आशिल्लें तो येन्ना जेन्ना पुंक्याचें खावन जेवन खंत बेजाराय नासता दाटो मोटो जावन वाडलो जनार्दना निजायकी ताका पोटाक दितेल्यांक येन्ना जेना म्हणूंक फावो जाल्लो. गोंक म्हणटाना गोंकून साब म्हणटाना साबोन बस म्हणटाना शिमटी पंदा घालून बसचें सावकाराचें सुणें हो जेन्ना. हो नासता सावकाराचें गुटाचें काम खंयचेंय जायना. शिकारी जावं मन जातींची ह्या मनशांची जेन्नांत हें आसा जैच. बऱ्या कामाक ह्या मनशाक कोणी वापरिनातले कित्याक जेन्ना इतल्या वायट स्वभावाचो मनीस जावन आसलो की बरेपण म्हळ्यार कितें म्हणलें तो नेनासलो. अशें चिन्नहळ्ळींतलो लोक तांच्या धनया वरवीं सड जेन्ना विशीं भियेतालो. आज जेन्ना तिके सडच पियो नासलो म्हणयत. रामण्णा शेट्टीची एक गाडी ताच्या हातांत आशिल्ली. ती गाडी ताच्या हातांत दितना शेट्टीन आनी ताच्या सांगात्यांनी पयलेंच ताका सत्राय दिल्ली. जेन्ना ह्या गाडयेंत माल आसा हेर कोणाकी संगत कळोंक नजो. हासन तावन आयिल्ली गाडी आंगडीक वचोन दी. तूं मात्र ही गाडी घेवन बंगल्याक वच. आमी 11 वरांशें कारार बंगल्याक येता. तळ पर्यंत हो माल तुवें सांबाळी जाय.
माल म्हणटाना शेट्टीन तिके दामून सांगलें आनी तितल्यार जेन्नाक सगळी संगत कळीत जाल्ली. सत्राय कर, आमी येवच्या पयलें हात बोट लायनाका. धन्याच्या सांगात्यांनी सत्राय दितना जेन्ना व्हडल्यान हांसलो आनी आतां ताची गाडी तो माल घेवन चिन्ना हळ्ळीक लागीं सरताली. ताचे गाडयेक फाटल्यान मुखल्यान गोणयेच्यो पडदो दांपुल्लो. तवळ तवळ ही गोणी उखलून जेन्ना भितर तिळतालो आनी आपणा इतल्याक आयंडे घोटतालो. वरां कांय 10 उतरालीं. त्या दाट काळोखांत ह्यो सांतेक गेल्ल्यो गाडयो न्हिदले हळ्ळेंत जागेत चिन्ना हळ्ळीक भितर सरल्यो. पयसतान हांकां राखून रावली एक व्यक्ती आपणे रावयल्ल्या थंयच काळोखांत लिपली. चिन्ना हळ्ळीक पावतस सर गाडयो रावल्यो. देंवच्यो आसलो लोक आपापलें फारीक करून गाडयेंतान देंवलो आनी आपापल्या घरचे वाटेक लागलो. 5-6 गाडयो थंय थावनूच आड वाटेन घोवन आपल्या ठिकाण्याक भायर सरल्यो. रामण्ण शेट्टीच्यो 2 गाडयो आनी उरिल्ल्यो 4 अशें 6 गाडयो आपल्या वाटेक लागल्यो. अर्द्या फर्लांगा मुखार शेट्टीची आंगड आसली आनी थंयसर 2 गाडयो रावतना उरिल्ल्यो 4 तांचे वाटेन मुखार गेल्यो. हासन तावन सामान भरून घेवन आयिल्ली गाडी रस्त्यातावन आंगडीक गेली आनी जेन्ना आपली गाडी आंबळून रस्त्यानच मुखार गेलो शेट्टीच्या बंगल्याक. फातिमाक सोडून घरांतावन रबसान आयिल्लो लतीफ शेट्टीच्या बंगल्या लागीं तासच्या एक व्हड जैत रुखाच्या आडोसाक काळोखांत बसून आसलो. आंगडे कुशीं गेल्ल्या गाडयेचेर ताची दिश्ट आसली. ते गाडयेर शेट्टी ना म्हूण कळटस बंगल्या कुशीन येवचे गाडयेक राखून रावलो. आतां लतीफान फाटल्यान शिरकायिल्लो कोयतो हातीन घेतलो. त्या काळोखांतच जाता तितलें चिटकून म्हणल्या बरी तो रुखा फाटल्यान लिपलो. हे गाडयेर पुणी शेट्टी आसतलो म्हूण लेखल्या ताका सुरवेरीस दिश्टीक पडलो. जेन्नान गाडी बोंगल्या मुखल्या आंगणांत रावयली आनी लांब एक उस्वास सोडून बोल्सांतली बिडी काडून वंटार कोवून पेटयली. गाडी येतान शेट्टी देंवोन येतलो म्हूण राखून आसलो लतीफ निरासलो. सुमार वेळ पर्यंत गाडी येतान कोणी देंवलो ना तें पळयतना आज शेट्टी येवंक नासतलो म्हूण लेखलें ताणें. सांतेक वचनासतना आज तो बंगल्यांतच रावला जावं की पुरो म्हणलो दुबावय मारलो ताका. इतल्यार बंगल्याच्या पोर्टिकांतलो दिवो पेटलो. तशें फटाफट मुखलें दार उक्तें जालें. बागल उक्तें केल्लें शेट्टीच्या बोटलेरान. जेन्ना मुखार गेलो आनी ताचे लागीं कितेंगी सांगा लागलो. लतीफाक तें स्पश्ट आयकलें ना. उपरांत दोगीय गाडये लागीं आयले. जेन्नान गोणी उखलून बोटलेराक गाडयेंत आसलें दाखयलें. बोटलेर व्हडल्यान हांसलो. आय माल बरो आसा. खंय तावन हाडलो हांसोन तूं विचारलें ताणें. बाळ्ळू तावन जाप दिली जेन्नान. आमच्या आईयान हाच्या मावळ्याक 40 रुपये दिल्यात. येवच्या सोमारा पर्यंत तें हांगाच आसतलें भियेनाका. वांटो म्हाकाय आसा तुकाय आसा. पयलें आईयाचें जावं दी. उपरांत आमकां थोड्या वेळान ते सोगी कारार येतले. वस तूं तयारी कर. उपरांत दोगी व्हडल्यान हांसले. लतीफाचे कान चुरूक जाले. जेन्नान सांगलें तांकां सारकें आयकलें. मुखार जावंक आसच्या संगतीचो सादारण अंदाज केलो ताणें. रागान ताचीं दाडां मारनालीं. गाडयेर कितें आसा तें तांच्या उलोवण्यांत ताका कळिल्लें. लतीफाक फातिमाचो उडास आयलो आनी रागान ताच्या हातांत आसलो कोयतो ताणें रुखाक तोपलो. त्याच घडये मुखार वचून जेवसरांक कातरन उडोवया म्हणली ताळणी ताका आयली तरी सैरान सांबाळन मुखार कितें घडटा तें पळोवंक तो राखून रावलो. सोडून 10 मिनटां पाशार जालीं. ह्या मदें जेन्ना भितर गेल्ल्या बोटलेराक उलो मारून एक चेंबू उदक काडून पियेलो आनी एक बिडी पेटोवन मुखल्या दारवटाच्या मॅटार बसलो. वेळ उतरतालो. शेट्टीचेर फारक पोण घेवच्या इराद्यान आयिल्ल्या लतीफाक त्या काळोखांत बसल्ल्या कडेन आपलें सैरान सुकता अशें भोगतालें. पोर्टिकांतलो उजवाड बागलां आनी जनेरांतल्यान अर्द्या आंगणा पर्यंत पसरारलो. चिक्के पयस जेन्नाच्या उजव्याक आसली ती गाडी काळोखांत आसली तरी गाडये पोंदल्या लांप्यावाच्या मस्क उजवाडाक लतीफाक ती सारकी दिसताली. थोडे फावटी वजन वावोवन तकली घोमटी सदळी करच्याक गाडयेचो बैल आपली तकली हालयतालो आनी तवळ ताच्या गोमटेक गुंतल्या किणकुळ्यांचो आवाजाक जेन्नाची आनी लतीफाची दिश्ट गाडये थंय गुंताली. दोगी जण एकामेकाक फूड करून शेट्टीक राखून बसले. काळोखांत आसलेल्या लतीफाक उजवाडांतले सर दिसतालें. तरी थोड्याच मॅटां पयस एक अनाहूत आपणाक राखून बसला म्हणली खबर उजवाडांत आसलेल्या जेन्ना कळीत नातली. वरां कितलीं जालीं गाई. चिक्के व्हडल्या ताळ्यान आपणातल्याक उलयलो जेन्ना पालवाल्ली बिडी पयस उडोवन. थोड्या वेळान जांबायो काडीत बोटलेर भायर आयलो.
वरां 10:30 जालीं. तुका कितें न्हीद येता विचारलें ताणें. आयच्या मट्टाक न्हीद पूण येवची ना. पूण बाळू पेटेंत पियेल्लो सोरो फिरवाला आनी पोटांत भुकेन उजो पेटला. भितर कितें आसा? कितें म्हळ्यार कसलें तें? आसोनशें बोटलेरान सवाल केलें. सोरो गी वा जेवण? खंयचेंय जाता. सोरो मेळ्ळो तर ताणी येता पर्यंत अशेंत राखून बसयेतें. ना तर ही पोटाची भूक मुज्यानपणी सोसूंक जायची ना. आसाय? बोटलेर परत हळवायन आसलो. आसल्यार दी सायबा, चिडाय नाका, परातलें जेन्नान. दिवया, पूण दिवच्या वेळार आई येत जाल्यार ताका म्हजोय गोट कळात. तशें कांय 11 वरां पयलें खंडीत पावानात ते. तांणी केल्ली मांडावळ हांव जाणा. ते आतां सकलेशपुरा गेल्यात आनी थंयच्या इंग्लीश बारांत कांय बोतली सुकयल्या शिवाय फाटीं येवचे नात. रातीच्या करसाक नाका हांवें. हांगासर इतलें काम आसा. आतां बोटलेरी व्हडल्यान आसलो आनी भितर गेलो. थोड्या वेळान पाटी येताना ताच्या हातांत एक ग्लास आशिल्लो आनी तो जेन्नाक दिताना ताणें म्हळें, हांव भितर हाडून दवरतां, तें आईयाक कळीत ना. उलयतना सुकोनपणी ताका सांगनाका. बोटलेरान दिल्ले 17 जेन्ना वोंटरू जावन आपुरबायन आसलो आनी ग्लासांत आशिल्लो एकाच गोटान ताणें खाली केलो. खावयल्ल्या हाताक कोंस मारीन वे हांव. दोनी तो जाल्यार म्हज्या पोटाक वांडी जय तुवें न्हय वे. तुका वायट चिंतून हांव खंयच्या फोंडाक वचों सांग. सैला पुलयत गाली ग्लास पाटीन दिलो ताणें. वारें घाल्यार बोटलेर कितलो फुगता म्हणलें जेन्ना कळीत आशिल्लें. दोनया उपरांत ताणें पयलो सलाम दिवचो आशिल्लो ताच्या बोटलेराक. तशें जाल्ल्यान राखसा बरी तसो जीव वाडलो आनी हस्तीचें बळ ताच्या कुडीन भरिल्लें. आतां जाल्यार बोटलेराक ताणें फुकारिल्लें व्यर्थ जालें ना. तर तूं जेवता वे जेन्ना विचारलें बोटलेरान. तें सकलेशपूर तावनूच जेवनूच येतेलें म्हूण दिसता. ताणी येवचे भितर तुजें जावं दी. जेवण म्हळ्यार 15 मैलांत धांवूनच बेसो जेन्ना एका स्परा बसलेलो थंयसो उठोन रावलो. वाड बोटलेरामा. चिक्के पयलें हांवूच तोंड सोडच्यार आसलो. सत सांगचें तर बाळू पेटेन तर म्हाका भूक लागिल्ली. पूण बैला गाडयेर आसा तें उठोन धांवात तर आसून तूं विचारलें बोटलेरान. धांवचें सोडून ताका आतां आपूण चिडणाळीन पावल्या म्हणलें तुका खबर ना. म्हळ्यार बोटलेराचे आपलो. तर तें स्वंत कुशेन आयिल्लें न्ही गे. तुवें पळयतना तें गाड न्हिदेंत आशिल्लें कळोंक ना वे तुका. ताका न्हिदेचें वकात दिलां बोटलेरामा जेन्ना आसलो. बोटलेराक ही गजाल निजायकी सुस्ताली ना. गाडयेंतल्या चेडवाक ताणें पळयतना तें न्हिदोन आशिल्लें तरी वाटेच्या पुरासनेन आड पडलां आसतलें म्हूण ताणें लेखिल्लें. पूण आतां जेन्नान सांगिल्लें आयकोन हातूंत कितेंय दुसरो मतलब आसा म्हणलो दुबाव ताका मारलो. काळोखांत आशिल्लो लतीफ हांचें संभाशण कान दिवन आयकतालो. न्हिदेचें वखद दिवन चेडवाक आपोवन हाडलां म्हणटाना ताच्या आंगाची ल्हंव उबी जाल्ली. बसल्या थंयच हुळहुळ्ळो तो. सारकें सोडून सांग जेन्ना. आमच्या आईयान हाका सोर येनपणी उचलावन हाडूंक ना मो. चे तशें कांय ना. हाचो मावळो आय्या सोरीणकारी. वर्सा पयलें ताणें हाचे कडचो 40 रुपया रीण घेतलो खंय. गाडी आंबोवन डिस्कार्डचे कस जाल्यात ताका. एका गांडीन 40 खंयचे दितलो. येदोळ पर्यंत वाड दीत आशिल्लो. आदल्या सोमारा सांतेंत आमच्या आईयान ताका कडक ताकीद दिल्ली. कितें म्हणून बोटलेरान मदेन सवाल केलें. एका हप्त्या भितर रीण फारीक करी जाय म्हणून. कित्याक म्हूण सांगता आयक. ह्या चेडवाची आवय सरल्या आनी बापय गांव सोडून धांवला. तशें जावन हें ल्हान तावन मावळ्यागेरत आसा. हळे बोटलेरामा. आमच्या आईयाक ही आयडिया हांवें दिल्ली. हें चेडूं आदल्या म्हयन्यांत चवड जाल्लें ती म्हाका खबर आसली. आपली बहादुरी उलयलो जेन्ना. घरांत एक चेडूं व्हड जालें तर कुटुंबाच्यांक आनी शेजारच्यांक आपोवन काफी फळार दिवन गंमत करचें आनी ही खबर गांवाक कळोवची रिवाज मलनाड प्रदेशांनी आतांय थोड्या लोकां मदें आसा. हो चेडूं तर एकदम ल्हान प्रायाचें. पूण तें पळयतना कळना म्हणालो बोटलेर. ताका वाडावळ बरी आसा जेन्नान मुंदरसिलें. देखून ह्याच वेळार ताच्या मावळ्याचेर वत्तड घाल्यार आईयाचें काम जाता. ताचें रीणय फारीक जाता. देखून दोगांयचे कान फुंकून हांवें ती मांडावळ केल्ली. कशी म्हजी आयडिया? जेन्नान भुजां हालयलीं. आयडिया जावं येत तुजी. ताच्या भुजाक तापडून बोटलेरान शिफारस केली. पूण चेडवाक ही गजाल कळीत ना वे. सांगचें आयक. आदल्या सोमारा हाच्या मावळ्याक आईयान धमकी दिल्ली मू. उपरांत हांव तांकां गुटान मेळ्ळो आनी रिणांतलें पर्यार जोडूंक अशें कर तशें कर म्हूण आलोचन दिली. सुरवेर आयकलो ना. पूण पयशांचें चिंतून निमाणें ताणें वचपा जाय पडलें. त्या प्रमाणें चेडवाक कितें न्हीब दिवन आपल्या गाडयेर घेवन तो आज सांतेक आयिल्लो.
सुरवेर मांडावळ केल्ल्या प्रमाणे सांजरशे आमच्या आईयान दिल्लो पिठो खबरविणे ताणें सोडांत भरसून चेडवाक तानेक दिल्ल्या बरी पिवंक दिलें. थोड्या वेळान चेडू आपणाक तकली जड जाता न्हीद येता म्हणटा आसतना मावळ्यान चुमळें न्हीद येता तर वस आनी गाडयेर न्हीद ये म्हणून. चेडू गेलें आनी गाडयेर न्हिदलें. तशें न्हिदलें तें आतांय न्हिदेंत तसा. गजाल कळ्ळी मू. जेन्नाचें आयकून बोटलेर विजमीत पावलो. तरी गाडी भायल्या गाडयेक पळोवन दुबावान उलयलो बोटलेर. वय गाडी ताची, बैल मात्र आमचोच. सांतेंत लोकां मुखार चेडवाक उखलून आमचे गाडयेर घालूंक जाता. देखून बैलाक मात्र आमी बदलितांव. येवच्या सांते दीस गाडये समेत चेडवाक पाटी फावयल्यार जालें. आईयाचे 40 रुपये वसूल. तोंड उगडन लांबायसो हांसो आसलो तो. थुक्क करून तोंडांतली थिंपी लतिफान धरणीर उडयली. जेन्नाच्या उतरांचो ताका इतलो कांटाळो आयलो की हेरा वेळार जाल्यार तीस थिंपी ताच्या मुस्काराक तुकतो कोणना. आनी पूण इल्लें वान दिशी बोटलेरामा म्हणालो जेन्ना पोटार हात भोंवडायत. जेन्नाची काणी आयकून कितेंगी चिंतून आसलो बोटलेर आतां वास्तव संवसाराक आयलो. हां जायत जायत, तूं हांगाच राव, हांव कुजनांत वान दवरतां आनी तुका आपयतां म्हणत तो भितर गेलो. आपल्या बुकेल्या पोटाक मालीश करीत जेन्ना मेटां देंवलो आनी शिलोण्या मारीत गाडये लागसार पासायो मारी लागलो. आनी हांगासर एक संगत घडली. लागसार कोणेंगी खोंकली काडचो आवाज आयकलो जेन्नाक. तो खंय थावन येता म्हूण तें समजूंक ताणें भोंवतणी दिश्ट गुंडायली. सारके कान दितना आवाज गाडये थावन येता तें ताका कळीत जालें. मुखल्यान उमकाडायल्लो गोणयेचो पडदो ताणें वयर उखल्लो आनी भितर दिश्ट घाली. चेडू न्हय दिल्ल्या थंयच लोळटालें आनी खोंकतालें. पडदो उखलतना भायलो उजवाड भितर सरिल्लोच चेडवान तकली उखल्ली. जेन्नाचें अपरिचीत तोंड पळोवन एकाच घडयेन तें उठोन बसलें. आपूण आपल्या घरान ना तें ताका कळ्ळें जायजय. तक्षण उठोन उबें रावूंक ताणें प्रयत्न केलें. पूण वयलें पाकें तकलेक आदाळतना चेडू आनी चड गडबडलें. कोण तूं जेन्नाक पळयत विचारलें चेडवान. भियान ताची कूड कांपोवंक सुरू जाली. भियेनाका चेडवा म्हळें जेन्नान. न्हीद जाली मू, ये सकयल देंव. आनी ताणें आपलो हात मुखार ओड्डायलो. बैलाक पळयतस चेडवाक आपूण गाडयेरच आसा म्हणलें कळ्ळें. पूण उजवाडान दिसचो तो बोंगल्याचो दारवटो पळोवन आपूण खंय पावल्या तें ताका सुस्ताना जालें. मुखल्यान लायटाचो उजवाड आनी ताच्या फाटल्यान तो गाड काळोख. धान दाखोवन हात मुखार ओड्डावचो वळख नातुल्लो मनीस. ताणें भियान बोब मारली. अयो, हांव खंय पावल्या, म्हाका बचाव करा. बोबो मारीत चेडू बसोनंत पाटी पाटी सरलें आनी पाटलो गोणयेचो पडदो उखलून सकयल उडलें. चेडवाच्या बोबेक लतीफ बसल्या कडचो उठोन उबो रावलो. मुखलें दृश्य आतां ताका सारकें दिसतालें. गाडयेच्या मुखल्यान आसलो जेन्ना चेडू सकयल उडल्लेंच फाटल्या कुशीन धांवलो. पूण चेडू बोब मारीत आंगणांतल्या उजवाडाक धांवन आयलें. फाटल्यान येवच्या जेन्नाच्या हातांक ताचो पालोव शिरकालो आनी तो ताणें एका दिसांनी वण धरलो. चेडवान भियान परत्यान बोबाट मारली. तितल्यार भितर आसलो बोटलेर भायर धांवन आयलो आनी मुखार धांवचें तें चेडू ताच्या हातांनी शिरकालें. धांवता तें सोडिनाका म्हणालो जेन्ना पालोव आनी वण धरन बोटलेराच्या तोंडाक चेडवान भोकरलें तरी ताणें ताका सोडलें ना. लतीफाक आतां कितें करचें तें कळ्ळें ना. आपणें थंयसर आयिल्लो उद्देश तो विसराल्लो. 2 मेटां मुखार आयलो तो, पूण तक्षण रावलो. त्या घडये फुडें वचूं वा नाका तें ताच्या मतीक आयलें ना. खंय तो ताच्या हातांत आसलो तरी राखसाकास्ताचे 2 जण ताच्या मुखार आशिल्ले. त्या शिवाय चेडवाच्या बोबेक भोंवतणीच्या पेट्यांनी येदोळत गोंकोंक सुरू केल्लें. शांत आशिल्ले हळ्ळेंत आतां गलाटो बरसाल्लो. ह्या आवाजाक लागशिल्ले कोणी उठोन येवंकी पुरो चिंतलें लतीफान. थोडो वेळ तो मुखलें दृश्य पळयत राखून रावलो. रातच्या वेळार त्या बोंगड्यात आसले बोबो ते हळ्ळेक सदांचें जाल्लें आसतलें. कोणी कुमकेक येवचो इशारो ताका दिसलो ना. कापड आपल्या हरद्याक धामून धरून बोबो मारीत तें अबल चेडू दोगां दुस्माना लागीं झुजतालें. फातिमाचो उगडास आयलो लतीफाक. आतां मुखार आसचें चेडू फातिमा बरीत दिसलें. रागान ताणें दाडा मारचिली. उपरांत ताणें वेळ काडलो ना. बागवून काळोखांतल्यान तो गाडयेच्या कुशीक धांवलो आनी गाडये फाटल्यान रावलो. फाटल्यान उमकाळची गोणी ताणें बळान ओडली आनी माथ्यातावन काटके सकयल्यान रेवडावन बांदली. लतीफाक पाट करनासचो जेन्ना पावलो वण घेवनूच चेडवाच्या लागीं सरतालो. भियान कंगाल जाल्लें चेडू ताळो पिंजून बोबाडतालें.
लतिफान गळाय केली ना. कोयतो ताणें गुणावन धरलो. आतां कोयत्याची धार ताच्या मुठींत आसली. एका दिसांनी तो मुखार उडलो आनी कोयत्याच्या मुठीन पाट करून आसल्या जेन्नाच्या तकलेक ताणें बळान दडायलें. त्या माराक जेन्नाची तकली फुटोवन रगत भायर साळ्ळें. फालों सोडून जेन्ना धरणीक गळटाना बोटलेराच्या हातांत तें सुटोवन चेडून पयस धांवलें. त्याच घडये लतीफ बोटलेराच्या आंगार उडलो. चिंतनांतले परी इतलें सर जाल्लें. लतीफाच्या जडायक बोटलेर उदारोस फाटीं परताना लतीफय ताच्या आंगार पडलो आनी खिणा भितर कोयत्याच्या मुठीचो दुसरो मार बोटलेराच्या कपालार बसलो. कपाल फुटलें. गळाटो बंद जालो. परतून आदलीच शांतता थंयसर आयली. चेडूं पयस रावून कामतालें. लतीफ दरवड्यान उठून उबो रावलो आनी चेडवाक पळोवन ताणें म्हळें, या या वेळ काडी नाका. हांव तुका सुरक्षीत जाग्याक आपोवन व्हरतां. चेडवाक कितें करचें तें समजलें नासतलें. हुस्कारून रडलें तें. गळाय करिनाका बाये. हांव तुजो बापय म्हूण चिंत आनी म्हजे संगी बायसर. हांगासर 1 मिनट रावल्यार परत्यान आपाय घडचो संभव आसा. म्हणत लतीफान हातांतलो कोयतो गुणावन सारको केलो आनी तवळ आपल्या हाताच्या ताळवेतान रगात देंवता तें ताणें पळयलें. मारतना कोयत्याची धार ताणें मुठीन धरली जाल्ल्यान हाताचें ताळू मदेंच लांबायर चिरोवन रगत वाळतालें. येदोळ नातली दूख ताका आतां कळ्ळी. तुज्या हाताक मार जाला. उद्गारीत पयले फावटी उलयलें चेडूं आनी ताच्या लागीं आयलें तें. वय म्हणालो लतीफ. तांकां मारतना हांवें कोयतो उलटो धरलो. न्हय तर येदोळ दोगांयची मोडी पडती आसली. ये भायसर. तांणी सनीन जावच्या पयलें आमी ह्या जाग्यांतल्यान भायर वचाजय. इतलें म्हणून चेडवाच्या हाताक धरून ओडीत तो काळोखांत मुखार धांवलो. मुखल्या रस्त्यार पावल्लेंच एक घडी रावलो तो. कसलो गी आवाज तांकां आयकालो. वय पयसतान येवच्या काराचो आवाज तो. आतां खंयची वाट धरची तें लतीफाक कळ्ळें ना. चिंतून रावूंक वेळ नातुरलो. तितल्या रस्त्याच्या पंथार एका फरलांगा पयसतान येवच्या काराच्या लायटाचो उजवाड रस्त्यार फांकलो. त्याच फरा चेडवाक घेवन लतीफ आडरवलो. रस्त्याचे देगेन चिक्के मुखार व्हड बलें आसलें आनी दोगांय धांवन वचून ताच्या आडोसाक लिपलीं. आयिल्लें कार शेट्टीच्या हितला भितर रिगलें आनी आंगणांत ब्रेक घालून रावलें. लतीफ आनी ती चली उस्वास दामून धर म्हणल्या बरी बोल्या आडोसाक बसलीं. काराच्या लायटाचो उजवाड पालवालोचो बागील काडुल्लो आनी भरान घाल्लो आवाज तांकां आयकलो. ह्या वेळार घरांत हांव आपणे थंयसर आयिल्लो उद्देश लतीफाच्या उडासाक आयलो आनी थोड्या वेळाक नातुलो तो फारीकपणाचो उलोवप आतां परतून ताच्या आंगान सरलो. शेट्टीचो बंगलो आतां चिक्के पयस आसलो जाल्ल्यान थंयसर कोण गी उलयतात तो आवाज मात्र आयकतालो शिवाय कितें उलयतात तें समजनातलें. सगळी तयारी करून आयिल्लो शेट्टी आतां चेडूं ना तें पळोवन पुरतो निराश जातलो चिंतलें लतीफान मनांतच. चिंतना एका तराचें समाधान ताचे थंय आयलें. फातिमा तसल्याच एक अबल चलयेक आपणे अनवारांतले राखोवन व्हेलां म्हणलें समाधान तें. शेट्टीचेर फारीकपण घेतल्या तितलोच संतोश ताका भोगलो. आनी आमी हांगासर रावचें बरें न्हय म्हणालो तो थोड्या वेळान हळू पुसपुसोन. तुका लागून ह्या सुत्रान ते सोदना करतले. तर चेडूं परत्यान भियेलें. हांवें आतां कितें करी जाय म्हणटाय खांपेऱ्या ताळ्यान विचारलें ताणें. म्हजें घर चड पयस ना म्हणालो लतीफ. पयस आसल्यार परवार ना. उपकार करून ह्या जाग्यांतल्यान म्हाका तुज्या घरा व्हर. म्हाका तांची भिरांत दिसता. बसल्या तेंच चेडवान लतीफाच्या भुजांक धरलें. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुवें भियोवची गरज ना म्हळें लतीफान चेडवाक धैर्य दिवन. ह्या फुडें ते आमचे तळ्ळेक येती जाल्यार कोयत्याची मूठ न्हय बगारदार चाव वापरतलो. उठ चली आमी. बसल्या थंयसो उठोन रावतना ताच्या बावळ्यांक धरून आसलें चेडूय नीट जालें. काळोख दाट जावन येतालो. आमासेक थोडेच दीस उरले. आपूण आसा वा ना तशें धाकटुलो संद्रे मळबार आपालिपा खेळटालो. काळोखांत तरी रस्त्या वयल्यान सोलून वेचें आपायाचें जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार शेट्टी कार घेवन सोदून येत तर सुलोबायन ताच्या घासाक सांपडचो संभव आसलो. देखून भितरल्या वाटेन राना मदल्यान घरा वेची आलोचन लतीफान केली आनी चेडवाक घेवन तो काळोखान ताका वोडून वरीत मुखार गेलो. दोळ्यांत बोटां घाल्यारी त्या दाट रुखां जडां मदल्यान वाट दिसना तरली. आवाजावयलें 10 मिनटांची वाट सत्रायन चलतच ती एका उक्ताडच अग्याक पावली. मुखार काफयेचें तोंट आसलें. कॉन्क्रिटीचे कुंदे पुरून तोटा भोंवतणी कांट्यांच्या सरयांनी वय घाल्ली आसली तरी लतीफान एका कुंद्या लागीं एका मनशान बागोवन पाशार जावये तितली वाट आसली तें सोदून काडून चेडवाक तोटा भितर रिगोवंक इशारो केलो. भियोवची गरज ना. हें म्हज्या धन्याचें तोंट.
हांव व्यस्त तोटान घोळटां म्हळें ताणें. एका हातांत एक सरी रुंदावन वण धरीत चेडूं भितर सरतच तोय बागोवन भितर आयलो आनी उपरांत दोगांय समाधानाचो सुखार सोडलो. उपरांतली वाट कश्टांची न्हय आसली जाल्ल्यान लतीफ मुखल्यान आनी ते फाटल्यान अशें दोगांयनी मेटां काडी लागलीं. तुजें नांव कितें? लतीफान विचारलें चलताना. लक्ष्मी म्हणालें तें भितरल्या ताड्यान. म्हज्या घरांत ती तुज्यात प्रायाचें म्हजें फातिमा आसा, म्हज्या भावाचें दूं तें. हो, उद्गारलें लक्ष्मी एक घडी थंयच स्तब्ध जावन. तर तुमी? दुबावन ताणें विचारलें. वय, आमी मुस्लीम म्हणालो लतीफ. पूण च्या शेट्टी बरी न्हय. म्हजें फातिमा बरें भुरगें जावन आसलें. हांगासर ताचो ताळो कांपलो. फातिमाचो उडास काडटा ते राती आपणें ताका धमकिल्ल्याचो आनी कसतिल्ल्याचो उडास आयलो जाय. या मुखार सरया म्हणत ताणें वाट म्हूण धरिली. फातिमाक पळत तेस तुका कळटलें पाप भुरगें तें. ताचो बापय सरला आनी ताच्या आवयन ताका सांडलां देखून हांव ताका म्हजे दुवे बरी पळयतालो. म्हजी स्थिती तसलीच म्हणालें लक्ष्मी फुडें मेटां काडीत. म्हजी आवय सरल्या आनी म्हज्या बापायचो पत्तो ना देखून हांव म्हज्या मावळ्याच्या घरा जियेतां. पूण म्हजो मावळो तुजे बरी न्हय, एकदम नीच मनीस तो. इतलें म्हणून चेडूं वगें जालें. लतीफी उलयलो ना. ताच्या मतींत फातिमाचो उडासच भरिल्लो. घरांतल्यान भायर सरतना आपणें पळयिल्लें ताचें रडकुरें तोंड ताच्या मती पडद्यार खेळटालें. कितल्या बिरमतेन तें आतां आपणाची वाट राखता कोण ना म्हूण तो अंदाज करतालो. तांच्या दोनी कुशींनी जडां वाडून रावल्लीं. लतीफा पटापट मेटां काडचें लक्ष्मी थोड्या वेळान उलयलें. खंयची हळ्ळी ती? कोणाचें तोट? चेन्नहळ्ळी म्हळें लतीफान. कोणेंगी पुणेवंतान हांकां तें नांव दिलां. रणहळ्ळी म्हणलें तर आणकी चड सोंपतें. हांगासर घडटात कर्तुबाय तसलींच. चेडवान लांब स्वास सोडलो. आज थंयसर तूं नातुरलोय तर इतल्या भितर म्हजी गत कसली जाती कोण ना म्हणालें तें सुस्कारून. गत म्हज्या फातिमाक जाल्ली तसलीच तुजी जाती. इतलें म्हणून लतीफ आवाज करीत हांसलो. त्या हास्याक त्या संदर्भार कसलोय अर्थ नातुरलो तरी एका तराचें निरासपण तांतू झळकातालें. फातिमाक कितें जाल्लें? लक्ष्मीन विचारलें. तें तुका घरा कळटलें म्हणें ताणें. त्याच कारणाक लागून हांव त्या बोंगल्या कडेन पावुल्लों. पूण थंयसर घडलें दुसरेंच. हांव कशीं थंयसर येवन पावलीं तें म्हाका समजना म्हणालें लक्ष्मी. हातूंत म्हज्या मावळ्याचो कसलो खेळ आसा. हांव ताचे सांगाता बाळ्ळूचे सांतेक आयिल्लीं. हांव जाणां ती संगत. त्या बोंगल्याच्या शेट्टीन तुज्या मावळ्याक रीण दिवन पिडा निवरावंक तुज्या मावळ्यान तुका न्हिदेचें वकात दिलें. तशें तूं हांगासर येवन पावलें. लक्ष्मी आपलो उडास आटयत चिंतूंक पडलें. लतीफ उलयत वेतालो. म्हजे तसल्या गरिबान पर्वता तेद्या प्रयत्नांनी आपली सासवा तितली मर्याद सांबाळूंक पळोवचें तें व्यर्थ. पयशांच्या बळान त्या शेट्टी तसले घडयेन ती फुंकून उडयतात. चेडवाक तें समजालें ना. तें तो नेणा जालो. पूण तें मदें उलयलें ना. ताका पळयतना म्हज्या फातिमाची कसलीच चूक ना तें म्हाका समजाता. आतां तुका पळोवन आनी त्या नालिसायेतावन हांवें तुका बचाव केला तें आयकून ताका व्हरतो संतोष भोगतलो म्हणालो तो आपलो घायल्लो हात पोशेवन. आज ताका हांवें मस्त मारलां देखून सुदैवान म्हाका ही शिक्षा दिली. पाप भुरगें म्हजें फातिमा. फातिमाचो उडास काडटां लतीफाची मेटां सुरूक जातालीं. जाता तितल्या बेगीन घरा पावोवंक तो अत्रेकतालो. थोडी वाट चलतच तांकां एक व्हडलें घर दिश्टीक पडलें. म्हज्या धनियाचो बंगलो. आवाज करिनाका म्हळें लतीफान. आतां आपली साल सवकास करीत दोगांय वळू मेटां काडूंक लागलीं. तितल्यार दोग बळादीक पेटे घोंकीत धांवन आयले. पूण लतीफाची वळख कळतच तांणी शिमटी हालयली. तांचे माथें पोशेवन लतीफ लक्ष्मी सांगाता गेट उगडून मुखल्या रस्त्याक पावलो. शेट्टीच्या बोंगल्यात हांव नीट रस्त्यान 10 मिनटांची वाट ती तरी भितरल्या वाटेन आयिल्ल्या हांकां थंय पावोवंक लागीं अर्दो घंटो लागुल्लो. सरारां रस्तो उतरन ती सकयल्या बैलाक देंवलीं. आतां पयस पयस आसचीं ल्हान ल्हान कोलवाचीं घरां काळोखांत ल्हान गुडे तशीं दिसतालीं. पूण एका घरच्या सोंप्यातावन मात्र एका ल्हानशा दिव्याचो प्रकाश मंद फांकुरलो.
फातिमा आमकां राखता आसतलें. उपरांत ती तुर्तान घरा लागीं पावली. दिवो भायल्या मॅटा वयर आसुल्लो, पूण फातिमा भायर दिसनातलें. भितर न्हिदलां कोण ना म्हूण चिंतून लतिफान दिवो हातीं घेवन लक्ष्मीक भितरल्या बांकार बसोंक लायलें आनी फातिमा म्हणून बागला लागीं रावन हळू उलो दिलो. जाप आयली ना. चिक्के व्हडा ताळ्यान परत्यान ताणें आपयलें, तरी भितर तावन कसलोच आवाज आयलो ना. बऱ्या न्हिदेंत आसा आसतलें म्हूण लेखून आपल्या मार जाल्ल्या हाताच्या कोंपरान बागलार ताणें हळू धाडायलें. भितरल्यान कीळ घाल्या आसतली म्हूण लेखल्या ताका बागील उक्तें जाल्लें पळोवन अजाप जालें. सांते दिसांनी घरा येताना वेळ जालो तरी खीळ घाली नासता न्हिदची संवय फातिमाक नातरली. आतां कितेंगी एका तराचें बें लतिफाच्या कुडींत जालें. भितर काळोख मांडुल्लो. परतून ताणें फातिमा म्हूण उलो दिलो, पूण तासो ताळो गदगदलो. कसलोगी दुबाव ताच्या शिरांनी धांवलो. फातिमा म्हूण व्हडल्यान आपयत दिवो उखलून धरून भितर सरिल्लो तो मुखलें दृश्य पळोवन स्तब्ध जालो. फातिमा ताच्या मुखारच आसलें. ताचे दोळे लतिफाकच पळयताले. लतिफान व्हडल्यान बोबाट मारली. ते बोबेक धांवन आयिल्ले लक्ष्मी ताचे सरशी पावताना लतिफाच्या हातांतलो दिवो सकला पडून फुटलो आनी परत भिरांकूळ काळोख थंयसर भरलो. मंगळाराचो दीस तो. तोंड बी धुवन जातस बोटलेरान दिल्ली सकाळची काफी पियोवन हांव आरश्या मुखार केंस उगयतालो. मंगळाराची तोटाक येताना सदांची सुटसुराय आळां थंय आसना. मुखल्या सांतेचो दीस परत एका हप्त्याक फाटीं आसा जाल्ल्यान आज तांच्या जिवांत उमेद ना आनी तोंडार हुरूप ना. ती सुटसुराय तांचे थंय परत येजयतर परतून अडवान्साचो दीस उदयदय. अशें आज 7 वरांचेर तांकां उलो दिवची घांट बोटलेरान येदोळूच मारली जाल्यारय काफयेच्या कणांत कोणाचोच आवाज नातल्ल्यान हांवें सवकास केंस उगोवन दांतोणी जाग्यार दवरतस कुडाचें जनेल उगडून भायर दिश्ट घाली. लतीफ एकलो मात्र एका पंतार बसून आसलो तो दिसलो. उरिल्ले आळ पयशल्यान जायगी नाका तशें बोंगल्या कुशीक येतेच आसले. जनेल धांपून हांव कुडांतावन भायर आयलो आनी कणाक देंवलो. म्हाका पळयलेंच लतीफ उठलो आनी नीट जालो. कितेंगी सदांचें लक्षण आज ताच्या तोंडार म्हाका जळकालें ना. हातांत ताच्या कोयतो आसुल्लो तरी आंगार मात्र सदां कामाक घालची मुस्तायकी नातरली. रजा विचारूंक आयिल्लोय गी कितें म्हळ्यार हांवें ताचो धवो मुंडू आनी कमीज पळयत. ना आय्या, मुस्तायकी मेळ्ळ्या देखून उमळात घाल्या म्हणालो तो. ताचे दोनी दोळे तांबड्या टोमॅटो सारके दिसताले. न्हीद कळिल्ल्या परी तोंड चिवळोन गेल्लें पळोवन दुबावान हांवें विचारलें, कितें एकतरशें दिसताय, हुशारपणी नाय तूं? तशें कांय विशेश ना म्हणालो तो आपलो उजवो हात म्हज्या मुखार हाडून. हाताच्या ताळवेक दव्या लुकटान बँडेज केल्लें दिसतालें. काल रातीं कोयती लागली उपरांत दुखी न्हीद पडली ना. पयर कातरून सोरमुणा गल्ल्यो राशी आज हुलपावंक आसात म्हळ्यार हांवें ताचो घायल्लो हात धरून. लतिफा थंय हांव केदाळारी सुडाळ आसतालो. ताच्या आंगार बारीक ताप पेटता तें ताचो हात धरतना म्हाका कळोवन आयलें. तुज्यान जावचें ना लतीफ, तुज्या कुडीर ताप आसा म्हळें हांवें. ताप आनी मात ती तकली फापुडली ताणें. ताप म्हूण घरा बसल्यार फातिमाचें काजार जातलें कशें अशें म्हणून तो हांसताना कितेंगी ताच्या उलोवण्यांत स्वाभावीकता म्हाका दिसली ना. दुबावान हांवें ताच्या तोंडाकच पळयलें. कसल्याचो गी वास नाकाक आदाळतालो. कसली घाण येता म्हळें हांवें वाऱ्यार हुंकोन. हांवें धरलो हात ओडून पयस रावलो तो. आनी काल रातीं हांव सोरो पियेल्लो आय्या म्हणालो तो तकली बागावन. सोरो पियेल्लो ही? लतिफाच्या तोंडांतल्यान हें आयकून म्हाका विचित्र दिसलें. वय, कटून दूख आसली, सोसूंक जालें ना. म्हाका माफ कर अय्या. म्हजे सुखीक संवसारांत हांवें बोक्सांनी मागचें तुज्या एकल्या लागीं मात्र. तुवें म्हाका बोक्सी जाय. ताचो ताळो तकसालो. म्हाका ताची बिरमत दिसली. वडना लतीफ, दुखी खातीर तूं पियेल्लो न्ही वे, खंत करिनाका आनी मुखार आपडलें ना तर जालें. म्हाका तुवें खंडीत जावन बोक्सी जाय अय्या. काल म्हजे निमतीं कितें सर्व घडोवन गेलां. ह्याच हातान काल हांवें फातिमाक मारल्लें देखून अल्लान म्हाका ही शिक्षा दिली.
फातिमाक मारलें अजापान विचारलें हांवें. वय ताणें सूख केल्या म्हूण चिंतून म्हाका राग आयिल्लो, पूण तें नेणटें सूख ताची न्हय बगार म्हजीच म्हूण म्हाका उपरांत कळ्ळें. म्हाका तुवें माफ करी जय इतलें सांगून तो रडलोच. तो कितें सांगता तें कळनासता हांव घुस्पडलो. उरिल्ले आळ खणा लागीं पावुल्ले. लतीफ, आज तुजी भलायकी बरी ना, देखून तूं घरा वच आनी फातिमा करना बरो कसाय करून पिये आनी स्वस्त न्हीद काड म्हळें हांवें ताका पाट कर मुखार मेटां काडून. फातिमा घरा ना आय्या, हळू म्हणालो तो भितरल्या ताळ्यान. हांव परत पाटीं घुंवलो. कितें खंय गेलां तें विचारलें हांवें दरवड्यान. थोडो वेळ पर्यंत म्हज्या तोंडाक पळयत रावलो तो. उपरांत दोळ्यांतलीं दुकां पुसून कुशीक पळोवन तो उलयलो. हांवें ताका आजच ताच्या आवय लागीं धाडलां. ताचें काजार हांव बेगीनच करून तिरसितां आय्या, देखून आवय कडेन सांगून येवं दी म्हूण म्हाका भोगलें. आय्या, कसली चूक म्हजे निमतीं घडात तर तुवें म्हाका बोगसी जाय आय्या, जायत मू. तो कितें उलयता तें म्हाका बिलकूल समजलें ना. कितें उलोवचें म्हूण चिंतून आसतनाच आळ सगळे खणान जमले, देखून निमाणें हांवें ताका म्हळें, कितें जाल्यार तूं भलायकेंत नाय लतीफ. तुवें घरांत बसून सुशेग घेवचो तूं बरें तशें म्हाका दिसता. राशी हुलपावचें बराचें काम तुज्यान आज जावचें ना. ना ना म्हणालो तो कळाकट ताळ्यान. त्यो हुलपावंक आसात म्हणल्या खातीर हांव तांकां ना तरी आज कामाक आयलां. उपरांत चडीत उलयनासता हांवें म्हज्या ऑफिसाच्या कुशीक मेटां काडलीं. बूक घेवन आळांची हाजरी काडटस आयच्या कामाचें विवरण तांकां दिलें. स्त्रियांक बोंगल्यांत काफयेचें काम आसलें, देखून तीं सर्वां विंगड सरोवन तांच्या ठिकाण्याक गेलीं. उरले दादले आळ ऑफिसांत तांच्यो कामाच्यो सायती घेवन भायर आयले. फाटल्या थोड्या दिसांत शेट्टी कडेन आमी मोला घेतल्या नव्या जाग्यार काम चलतालें. ती रानां सुवात कातरून बेंडून जाल्ली तरी कामाक उपकारचें रुखाड मात्र बोंगल्याक सागसून उरले फांटे, कुतयो आनी राशी राशींनी वाडोन आशिल्ले वाशे लेंकिरो थंयसरच कातरून घालून राशी माळून सोरमुणाक घाल्ल्यो. तांकां उजो दिवन हुलपावन गुबोर करचें काम आजीक बाकी दवरलें. लागशिल्ल्या तोटांक उज्याचीं किटां उसाळनाशीं सत्राय सांबाळूंक लतिफाक हांवें ताकीद दिल्ली आनी हांव म्हज्या कामान ऑफिसा भितर आयलो. लतिफी म्हज्या पटापट बागला पर्यंत आयिल्लो तें पळोवन हांवें विचारलें, कितें लतीफ, तुवें म्हाका जाप दिली नाय आय्या म्हणालो तो हळू ताळ्यान. म्हाका बोगशिता म्हूण तुवें येदोळी सांगूंक नाय. गंभीर व्यक्तित्वाचो म्हूण हांवें येदोळ लेखिल्ल्या लतिफा विशीं आतां म्हाका निजायकी बेजाराय उपजाली. अर्थ नातिल्ल्या उलोवल्यांनी तो भुरग्यां भाशेन सळ करता तें पळोवन हांवें रागानशें म्हळें, जायत, आतां तूं कामाक वच. दनपरां काम जातस म्हाका मेळ आनी तुज्या खंयचे चुकीक हांवें तुका बक्षीस जायी तें विवरून सांग. आनी हांव म्हज्या कदेलार बसलो. थोडो वेळ म्हाकाच पळयन रावलो तो. उपरांत हेरां आळां संगी तो वयल्या तोटाक भायर सरून गेलो. ताचें तें कितें तरी विशेश घडलां तें म्हाका सुचतालें. ते विशीं दनपरां ताणें चिंतावनूच समजून घे जाय अशें चिंतून हांव म्हज्या कामाक लागलो. सुमार 2 वरांचो वेळ उतरतस 9 वरांशें वयल्या तोटाक गेल्लो एकलो आळ फाटीं आयलो आनी सोरमुणाक घाल्ल्यो थोड्यो राशी हुलपायतना नव्या जाग्याच्या घडीर गुर्ताक पुरिल्ले रुखाडाचे थोडे खुंटेय हुलपोवन गेले. त्या देखून रामण्णा शेट्टीक घेवन हांवें थंयसर येवन नव्या जाग्याची घड दाखोवन दी जाय म्हणून लतिफान आपणा लागीं सांगून धाडलां म्हणालो. हांवें शेट्टीक एक चीट बरयली आनी तिका बंगल्याक येवन वचोंक ते चिटीर विनंती करून ती चीट त्या आळा करना शेट्टीच्या बंगल्याक धाडली. 10 वरार पेंटेक वेच्या बोटलेरा कडेन तप्पला घालची थोडीं कागदां दिवंक आसलीं. तशें जाल्ल्यान हांव त्याच कामान दरवडान आसतना मुखले गेटींतल्यान कोण एकलें चेडूं पात दिवनशें भितर सरता तें हांवें पळयलें. म्हाका पळोवन तें सरारा मुखार आयलें. ताची प्राय कांय 15-16 वर्सां जातीत. कातीन सावळें तरी कुडींत बरे भलायकेन तें आसा म्हणलें ताका पळयतना कळटालें. कोणाक मेळोंक गायलां विचारलें तें ऑफिसा लागीं पावतना. पाटी मुखार पळयत तें बागला भायरच रावलें आनी फातिमाचो बापय ह्याच तोटांत काम करता मू विचारलें ताणें म्हाका पळोवन. वय म्हळें हांवें, ताका मेळोंक आयिल्लें गी, तो तोटांत कामार आसा. ना ना, म्हाका तुजे कडेन गरजेचें थोडें उलोवंक आसलें. कसलीं थोडीं घुसपडीं कुणां ताच्या तोंडार दिसतालीं. हांव जापलो. ह्या चिन्नहळ्ळींत खंयसरी ताका येदोळ पळयल्लो उडास म्हाका आयलो ना. चिन्नहळ्ळींत कोणाच्या घरा आसाय तूं म्हळें हांवें दुबावान.
म्हजें नांव लक्ष्मी. हांव बाळू पेटेन रावतां म्हणालें तें परत फाटीं पळोवन. तर थोडो वेळ त्या आंगणांत राव, थोडें काम आसा तें तिरसून आत्ता येता म्हळें हांवें. बोटलेरान पेंट एक वेसो वेळ जाल्लो जाल्ल्यान हांव कागदां बरोवच्या कामार पडलों. लक्ष्मी पाट करून मुखार गेले आनी खणाच्या दांड्यार मुखल्या रस्त्याक पळयत बसलें. 10 मिनटां भितर म्हजें उरिल्लें काम हांवें संपयलें आनी बंद केल्लीं कवरां बोटलेराक आपोवन ताच्या हातांत दिलीं आनी हांव कुडातावन भायर आयलों. येदोळ पर्यंत म्हजें गुमान म्हज्या कामाचेरच आसलें जाल्ल्यान लक्ष्मी भायल्या खणाच्या दांड्यार बसतना हांवें ताका पळयल्लें तरी उपरांत ते कुशीन हांवें गुमान करूंक नातलें. आतां भोंवती पळयतना खणांत खंयसरी तें म्हाका दिसलें ना. चेडूं खंय गेलें गाय म्हूण चिंतून हांव बंगल्याच्या फाटल्या कुशी पर्यंत वचून आयलों. चेडवाचो पत्तो नातलो. तवळ शेट्टीक चीट व्हरून गेल्लो आळ शेट्टी आनी जेन्ना संगी रस्त्यातावन गेटी भितर सरतात तें पळोवन हांवें ऑफिसाच्या बागलाक कीड ओडली आनी तांकां राखून रावलो. खणातावन मुकलो रस्तो पोंत पर्यंत दिसतालो. गरजेचें उलोवंक आयिल्लें चेडूं खंय मायाक जालें गाय म्हणलें चिंतून आसता शेट्टी आनी जेन्ना म्हज्या मुखार येवन पावले. जेन्नाच्या तकलेक बँडेज बांदिल्ली. शेट्टीक हांवें सलाम मारलो आनी हें कितें जालां म्हणले बरी हात भाशेन विचारलें हांवें ताचे लागीं जेन्नाच्या तकलेक बोट झोकून. काल रातीं हाका आनी म्हज्या बोटलेराक झगडें जालें. हांसो मांडो बेतलो, ताचें कपाल फुटलें म्हणालो शेट्टी व्हडल्यान हांसोन. जेन्नान तकली पंदा घाली. सांतेक गेल्लो हांव फाटीं येतना ही गजाल घडल्या म्हूण धरिल्लें शेट्टीन. आतां तशें कांय विशेश ना. दोगांयकी हांवें वखद सारोवन बँडेज बांदली आनी परत्यांनी ओतून दिलो. त्या उपरांत दोगी राजी जाले. तो परत आसलो. हो तर सोऱ्याचें कारबार हें म्हळें हांवें हांसोनशें जेन्नाच्या तोंडाक पळोवन. तो हांसनातलो. ताची गंभीराय पळोवन हांवें विशय बदलिलो आनी शेट्टी कडेन तांकां आपोवंक धाडली गरज विवरिली. ते दोगी बाळू पेठेक भायर सरले जाल्ल्यान येवच्या वाटेरच म्हजे लागीं आयिल्ले. त्या देखून तक्षणांच आमी कामसलच्या जाग्याक भायर सरल्या. शेट्टी लागसो मोलाक घेतलो जागो तो बंगल्यांत एक फर्लांगा पयस आसलो. थंयसर पावतना हळताची एक सरमूण घाल्ली रास हुलपाताली. लतिफान सांगून धाडिल्ल्या परिन्स गडीच्या गुर्ताक पुरले 4-5 रुखाडाचे कुंटे हुलपोवन गोबोर जाल्ले आनी जाग्याची गड तितली कळनातली. आमचे येणे जातेच लतीफ मुखार आयलो. ताच्या हातांत लांब एक तेंकटी आसली. अशी जड येताना उज्याच्या बराक रास मालवाता वा आड पडटा देखून पयशिल्ल्यान तिका उज्या तोंडाक लोटून दवरूंक आळ असली तेंकडी वा लेंकरी वापरतात. रानांतले वाशे कातरतनाच पोंतार खांब्या रोपार मेळाशे असल्यो तेंकड्यो ते कातन विंगड करतात. कित्याक म्हळ्यार तेंकडेच्या पोंतार आसच्या ह्या आडट्या निमती राशीक लोटून दिवंक सारकें जाता. लतिफाच्या हातांत आशिल्ल्या तेंकटेचेर म्हजी दिश्ट गेली. कारण त्या तेंकटेच्या खांब्या मदें सडतीक एक फांटो आशिल्लो. हें कितें तुवें त्रिशूल हातीन घेतलां म्हळें हांवें हांसोन. ताणेंय ताचेर दिश्ट घाली. कातरतनांत ही यात्सुरूकार मेळ्ळी. मदलो फांटो कातरल्यार आडट्याचें बोळ उणें जाता देखून तशेंच सोडलें. आसूं दी, म्हज्या कामाक उपकारता तें म्हणालो तो हांसोनूच. इतल्यार शेट्टीन आपल्यानी आमकां विकल्या नव्या जाग्या मदें गड दाखोवन गुर्त केलो आनी आळांनी थोडे व्हडले फातर हाडून त्या गुर्तांचेर दवरले. थंयसरच पयस 2 बृहत राशी आशिल्ल्यो. भोंवतीच्या तोटांक किटां उसाडचो संभव आसलो देखून त्यो येदोळ हुलपावंक बाकी दवरल्यात म्हणालो लतीफ. आतां शेट्टी आसतनाच त्यो जळोवच्यो बऱ्यो म्हणालो तो. आमच्या गडी बायलो जागो ती रानां सुवात तरी शेट्टी सोतूचो जाल्ल्यान वेळार ताणें आसचेंच सारकें म्हणून म्हाकाय भोगलें आनी हांवें तशें सांगून दाखयल्ल्याक जायत हांव रावतां म्हणून शेट्टी ओपलो. आतां उरले सर्व आळ ते राशे लागीं आयले. लतिफान तांतल्या एके राशीक उजो लावची तयारी केली. सुरवेर बातेनाची एक पेंडी ताणें त्या बृहत राशीच्या मुळांत लांगटा मोदेंगात चिडकायली आनी काडी पेटोवन ताका उजो दिलो. उरले आळ हातीन तेंकटी घेवन राशी भोंवती वांटून रावले. ह्या कामांत आळांचे हाल जातात. वाऱ्याच्या बराक उज्याचें बोळ सडटना उबारायर मांडून दवरल्या वाश्या फांट्यांची रास उज्या संगी मालवात जाल्यार एकच हेरां राशींक उजो लागता वा सरशिल्ल्या रूख झाडांतावन भोंवतीच्या तोटाक वा रानाक विस्तारचो संभव आसता. त्या देखून उज्याचे दगीक फुडकन रास मालवान अशी बळान तांणी ती लोटून दरिजाय पडटा. लतिफान भातेनाक उजो लायिल्लो सुरवेर हळतान पेटलो उजो उपरांत जोरान जळा लागलो. ताच्याच इशाऱ्याकाल हांव शेट्टी आनी जेन्ना तिके फाटी सोरोन रावल्या. वारें बरें आशिल्लें जाल्ल्यान उजो घडयेन राशी भोंवती पासारलो.
थोड्याच वेळान उज्याचो बरो इतलो सोडलो की ताचे दावेक पयसरवले आमी परत थोडी मेटां फाटीं काडली. थोडे आळ धग सोसूंक तांकां नासता तेंकडी उडोवन फाटीं धांवन आयले. लतीफ आपल्या तेंकटेन मुरमुरच्या सोरमुणाक उज्याक लोटून दितालो. थोड्या उपरांत तोय थंयतान फाटीं सरोन आमचे कुशीन आयलो. आतां उजो दिगंतार विस्तारलो. ताची किटां वाऱ्यार उसळटालीं. जळच्या लांगटाच्या मुरमुऱ्यांक थंयसर व्हडलो एक गलाटो चलता तशें भास जातालें. हांव आनी शेट्टी लागीं लागीं उलयत रावन उज्याचें दरबार पळयतना आमच्या कुशीन आयिल्लो लतीफ आमचे बराबर रावलो. दावेक ताचें तोंड सगळें तामशें जाल्लें. तो आपणा इतल्या कितेंगी उलयता तशें भोगलें म्हाका. ताच्या तोंडाक पळयतना कितें लतीफ म्हळें हांवें आनी कित्याका लागीं सरोन. म्हजें फातिमा म्हणालो तो. खंय आसा विचारलें हांवें नवालान. आतां तो व्हडल्यान हांसलो. आळे थंय आसा म्हळें ताणें जळचे राशीक बोट जोखून. आज हांव ताचें काजार करतां म्हळें ताणें. ताच्याच तोंडाक पळोवन पडलो हांव. ताणें सांगिल्लें समजनासता. आतां म्हाका सुचतालें. ताचें तोंड विद्रूप दिसतालें. कसली कावजेनी म्हजे कुडींत सरली. तीच घडी एकासाने लतीफ उसांबळ जाल्ल्या बरी म्हाका दिसलो. आनी कितें जालें म्हूण हांवें चिंचे भितर म्हाका ताणें पाटी लोटून घालो आनी म्हजे बगलेक रावल्ल्या शेट्टीक रबसान म्हणले बरी जळचे राशीच्या दिक्काक ताणें मुखार लोटलो. चिंतनांतल्या वेळार आदाराविणे मुखार उसाळलो. शेट्टी पाटीन धांवन येवच्या भितर लतीफान आपल्या हातांत आसली तेंकटी नीट केली आनी शेट्टीच्या पोटाक ती जोखून धरली. आकलासान धांवन आयिल्लो शेट्टी तेंकटेच्या खांब्या मदें शिरकालो आनी खांब्या मदें आसली ती कुती ताच्या पोटांत रोंबली. ताणें आकलासान बोब मारतना लतीफान ताका तेंकड्यांत लोटून मुखार वेळो आनी जळचे राशीक धामून धरलो. एकाच घडये भितर इतलें चड घडोवन गेल्लें. लागसार आसले आळ सर कितें जालें म्हूण चिंतूंक सकानासतना बोबाट मारी लागले. शेट्टीक दामून धरली तेंकटी लतीफान उजव्या हातान घेतली आनी दाव्या हातान पेंकटाक आसलो कोयतो काडून वाऱ्यार भिजाय लागलो. एकल्याच एका आळाक त्या धगीक मुखार वचोन ताका आडावचें धैर्य पावलें ना. शेट्टीच्या आकलासाच्यो बोबो आयकूंक जायनातल्यो तसल्यो. हात पाय बडोवन तो उज्यान धडबडतालो तें दिसतालें. कितें करचें तें म्हज्या मतीक गेलें ना. लतीफ म्हूण हांवें व्हडल्यान बोबाट मारली. देंवसार आंगार आयिल्ल्या जिन्सार लतीफ वाऱ्यार कोयतो भिजावन आपणास अशी येवच्यांक बेश्टायतालो. कंगाल जाल्लो जेन्ना आपणाचो धनी मुखार मोरनाच्या तणीर धडबडता तरी कितेंय करूंक सकानासता आपणा इतल्याक सडपडतालो. निमाणें ताणें एका आळा लागची तेंकडी आपल्या हातीन घेतली आनी सर बळ एकठांय करून ताणें ती लतीफा कुशीन उबरायली. 2-3 बळाचे मार लतीफाच्या तकलेक आनी मुस्काराक कापटाले तरी ताचें बळ उणें जालें ना. बदलाक जेन्नाच्या तेंकडेक नाटवान अशें तो आनीकय उजवे कुशीक मुखार सरा लागलो. म्हजी कूड कामताली. सगळे हाल कंगाल जाल्ले. ते म्हज्या तोंडाक पडयताले. जेन्नाचें प्रयत्न निमाणें तरी फळादीक जालें. तेंकटेचो एक बळासो मार लतीफाच्या तकलेर बसलो आनी त्या माराक ताच्या हातांतली तेंकटी निसन सकला पडली. पूण ह्या निमती कितेंय प्रयोजन जालें ना. शेट्टीचो प्राण येदोळूच उबरलो जायजे. तेंकटे वयले लतीफाचें बॉल मोडटच तेंकटे संगीत तोय जळचे कुडी संगीत धरणीर कोसळ्ळो. म्हज्या दोळ्या मुखार थोड्याच वेळा भितर घडलें हें भिरांकूळ घटन आतां तरी चिंतना म्हज्या आंगाची लोंव उबी जाता. धरणीर गळ्ळ्या शेट्टीच्या कुडीतावन कसलेंच चलन झळखनातलें जाल्ल्यान ताचो प्राण उबला तें खंडीत केलें हांवें. भोंवतीच्या आळांची हाक बोब रावल्ली तरी सर्वय कान दोळे सोन ताकाच पळयताले. इतल्यारच ही खबर तोठा भायर पावुल्ली आसतली. बंगल्यांत कामाक आशिल्ल्यो स्त्रियो आनी कुशीच्या तोठांनी गोळचे हेर आळ जम्यांनी थंयसर येवन कुडसारले. तकटे कापटाल्ल्या माराक हातांत सकला गळ्ळी तेंकटी लतीफान बागवून विंचली आनी लोका जम्याक फुडकन तो रावलो. ताचो भिरांकूळ तो जिनस पळोवन सगळो जमो भियान स्तब्ध जाल्लो. थोडी बायलां किंक्रावटून फाटीं धांवलीं. जळच्या केंडा सारके ताचे दोळे आतां एकाच मनशाचेर केंद्रीत जाल्ले. हातांत तेंकटी घेवन सर्वांप्रास मुखार आसलो जेन्ना आपणाक लागींसरच्या लतीफाक पळोवन पुरतो भियेलो आनी धरा ताका म्हूण ताणें हेरा आळांक उलो दिलो. तरी खुद्द ताच्याच ताळ्यांत बरसाल्लो भियासो अकलासो आयकून उरिल्लो लोक बोब मारीत फासाळ्ळो आनी फाटीं धांवा लागलो. लतीफाच्या उजव्या हातांत निटायेक धरली तेंकटी आसली आनी दाव्या हातांत कोयतो. ताचें भिरांकूळ रूप 4 मेटां मुखार पावा जाय तर जेन्नाचें धैर्य सगळें गळ्ळें आनी हातांतली तेंकटी सकला उडोवन तोय लोकां फाटल्यान धांवंक लागलो.
कितें चलता म्हूण समजानासतना हांव हें सर पळोवन रावल्लो काम्या बरी. लोक सगळो म्हज्या फाटल्यान म्हाका उलो मारून बोबाडटलो तरी एक्की म्हज्या गिन्यान्याक वचनातलें. आतां मुखार येवच्या लतिफान म्हजे कुशीन दिश्ट गुंडायली. ताच्या हातांतलो तेंकटेचें पोंत जें आनीक उज्यान जळटालें तें म्हाकाच जोखून म्हणल्या बरी आसाल्लें. लतीफ राव थंय म्हळें हांवें ताच्या कुशीन हात दाखोवन. तो रावलो ना. बगात ताचे दोळे आनीक तीक्ष्ण जाले आनी तो म्हज्याच दिक्काक मुखार येवंक लागलो. म्हज्या आंगार शिरशिरो सरलो. लोकाची बोब म्हाका आयकताली तरी कितें करूं तें म्हज्या मतीक आयलें ना. थोडी मेटां मुखार पावलो लतीफ कंगाल जाल्ल्या म्हज्या तोंडाक पळयत थंयच उबो जालो. ताच्या हातांतल्या तेंकटेचें पोंत म्हज्या पांया मळीन धरणीर तेंकोन आसलें. लतीफ लतीफ मुखार येनाका म्हळें हांवें बोबाटून. म्हज्या दोळ्यांक पळयत रावल्ल्या तोच्या तोंडाचो चारो आतां दुसऱ्या रुपाक बदल्लो. रागिश्ट कुणां मायाक जाली आनी विकार हांसो ताच्या तोंडार सरलो. हातांतली तेंकडी सकला घाली आनी परत 2 मेटां मुखार तो सरताना लतीफ म्हळें हांवें भियान. परत तो रावलो. ताचें मुखामळ परत बदलालें आनी नम्रतेची छाया थंयसर मांडली. हातांतलो कोयतो ताणें म्हज्या मुखार उडयलो आनी पसुल्ल्या सुण्या बरी तो भुजां बागोवन रावलो. भियान आनी रागान खामच्या हांवें म्हजो हात उबारून एक थापाड ताच्या कांसलार बसयलें. हां हूं करिनासतना करुणा बरी दिश्ट ताणें म्हजेर घाली. आय्या म्हणालो तो आपल्या गालार हात दांपून. म्हाका तुवें बोक्षिता म्हळें ताणें ल्हव ताळ्यान म्हज्या दोळ्यांक पळयत. दुसऱ्या माराक उबारलो म्हजो हात थंयसर चुरूक जालो आनी तेच घडये लतीफ उस्कारून रडलो. म्हज्या काळजाच्यो शिरो बोटां घालून ओडल्ल्या जिन्सार भोगले म्हाका. येदोळ आसलो राग आनी उद्वेग एकासाने कुडींतलो वाळोन येता तशें जालें म्हाका. रडतां रडतां उलयलो लतीफ. हिंदू शास्त्रा प्रमाणे ताचें मोन काडी जय आय्या. फातिमाच्या काजाराक म्हूण हांवें जमयल्ले पयशे तुजे लागीं आसात. ताच्या उतरांचो अर्थ म्हाका जालो ना. कितेंगी उलोवंक हांवें तोंड काडचे भितर तोच परत उलयलो. म्हज्या तकलेंत कितेंगी जाता हांव पिसो जाला आय्या. फातिमाचो हांवें इतलो मोग करूंक नजो आशिल्लो. तो कितें उलयता तें हांवें समजून घेवचे भितर येदोळ म्हज्या फाटल्यान आशिल्लो लोका जमो आतां आमचे भोवारीं कुडसालो आनी घडये भितर जेन्नाच्या मुखेलपणाकाल तांणी लतीफाक धरलो. मारांचो शिवर लतीफाचेर पडटालो तरी लतीफान शब्द काडलो ना. हांवें कितेंय सांगचे भितर तांणी ताका बुरबुरीत ओडून व्हेलो आनी लागशिल्ल्या रुखाक बांदून घालो. मुखार उजो जळटालो आनी शेट्टीची कूड उज्यांत आसताली तें दिसतालें. जळच्या राशीतावन जेन्नान आनी थोड्यांनी शेट्टीची निर्जीव कूड वर्ते मिनतेन उखोल न्हाण पयस दवरली. सगळ्या चिन्नहळ्ळीचो लोक आतां थंयसर जमल्लो म्हणयत. रुखाक बांदून घाल्ल्या कडेन तांच दोरयांनी उमकाळच्या लतीफाची दिश्ट मुखार जळच्या राशीचेर खोसून आसली ती हांवें देखली. मुखार कसलें खम हातीं घेवचें कळनासतना शेजारच्या एका रायटराक आपोवन पोलिसांक फोन करूंक ताच्या बंगल्याक धाडलो. शेट्टीचे कुडे बुवन ती कुडसालो लोक जळोवन भयानक रितीन बेसान जाल्लें तें शरीर पळोवंक सकानासतना उद्गार सोडटालो. जेन्ना घडयेक एक फावटी आपणाक मन जाता त्या परी बांदून घाल्ल्या लतीफाक शिरापतालो आनी कोटायतालो. लतीफाचें मुस्कार सगळें फुटोवन कूड सगळी रक्तान तांबडी जाल्ली म्हज्यान तें पळोवंक जालें ना. निमाणें हांवें जेन्ना कडेन म्हळें आनी ताका आपड नाका. थोड्या वेळान पोलीस येतले आनी लतीफाक कितें करचें तें पळोवन घेतले. पोलिसांनी तांचें मोडे माचवरी जाय म्हणालो तो रागान दान साबून. ताणेंय वाचोंक नजो हांवूच ताका मान लगाड काडटलो इतलें म्हणून ताणें एक जळचें कोलीत राशीतावन आपल्या हातीन घेतलें आनी तें घेवन लतीफा लागीं गेलो. म्हाका लतीफाची बिरमत दिसताली. सकाळीं थावन ताणें दाखयल्ल्या ताच्या वर्तना मुखांत्र ह्या सर्व घटनांक पयलें केल्ली मांडावळ आसा आनी कितें तरी मिस्तेर हातूंत लिपोवन आसा तो दुबाव म्हाका मारतालो. तरी कितें म्हणलें तें म्हजे मतीक येनातलें. आतां कोलीत घेवन लतीफा मुखार रावल्ल्या जेन्नाक लोक सगळो आतुरायेन पळय लागलो. ताणें एक फावटी तें गाळी शिरापासवें लतीफाच्या हृदयाक दामून फाटीं काडलें. भिरांकूळ बोब लतीफाच्या ताळ्यांतली भायर सुटली. म्हजें काळीज बेसान जाल्ल्या बरी भोगलें म्हाका. तक्षण हांव मुखार धांवलो. जेन्ना रावय तुका तो अधिकार दिवंक ना. ताका पुलिसाच्या हातांत दिता पर्यंत ताची जबाबदारी म्हजी म्हळें हांवें ताका आडावन. म्हजो धनी तुज्या आळाच्या हातीं धडबडोन मरतना तुजी जबाबदारी खंयसर गेल्ली ताणें म्हाका फाटीं सवाल केलें. सडावत लोक ताचे पक्षेक आशिल्लो तें ताच्या नडत्या निमती म्हाका कळटालें. लतीफाक आदी मानतालो तो लोकय आतां ताका उलटो रावल्लो. जेन्ना दुसरे फावटी कोलीत घेवन तयार जाल्लो कितें करचें तें म्हाका कळनातल्या वेळार येदोळ जम्या मदें लिपोवन आशिल्लो कादर जो फातिमाचो मुखलो न्हवरो म्हणून लतीफान लेखुल्लो तो आतां मुखार आयलो आनी जेन्नाक हरदें दिवन आड रावलो.
ताका कितेंय शिक्षा दिवचें आसल्यार तें काम पुलीस करतले. तूं कोण ते दवरलो लतीफाक शिक्षा दिवचो म्हणालो तो ताका सवाल करून. कादरी गाठमोड तर नाटो. एक फावटीच्याक जेन्ना वगो जालो तरी उपरांत तो लोकांक उद्देशून उलयलो. हो ही मुस्लिमाक आमी मारता देखून तांची पार्त घेता देखून हो मुखार आयला. त्या संदर्भात ताचें तें उलोवणें लोकांक बिगडावचें तशें जावंक पावलें. सर्व हरिजन ताका एका पक्षान उलोवंक सुरू करी लागले. इड्यांत जेन्नान मुस्लीम जातीक केंडून एक पोसदी गाळ दिली. तें आयकून येदोळ मौन आसले मुस्लीम आतां रागान उसांबळ जाले. लतीफान सूख केल्या वय ताच्या एकल्याच्या सुखीक तुवें सगळ्या जातीच्यान कशें उलोवचें म्हळें कादरान ताळो उबारून. उरले मुस्लिमी ताच्या बराबर मेळ्ळे. तुमच्या जातीच्यान आमच्या जातीचो एक जीव काडला. ह्या जिवाक जीव फाटी जावन लतीफाक तुमी आमच्या हाती उपसी जाय म्हळें जेन्नान तितल्याच जोरान. मुस्लिमांचो संको उणो आसलो तरी तांणी सोंड दिलें ना. एक पंगड जावन ते लतीफाक आडवले. हिंदवांचो संको बळ आसलो. आतां हे हात मेकून एका तावन एकाक वचून व्हडलो गलाटो जावचो संभव आसा तें समजून हांव तांचे मदें पडलो आनी दोनूय पार्टींक समाधान करूंक म्हजी चालाकी वापरली तरी फायदो जालो ना. आनी ह्याच वेळार जम्यांत हांव एक सरी मुखार आयली आनी रागान उसांबळ जाल्ल्या जेन्ना मुखार रावली. ते सलयेचें तोंड पळयल्लेंच जेन्नाचें तोंड सगळें वर्णांतर जालें. हाका खंय सर्गी पळयलां म्हणलें चिंतून आसतना फक्कन म्हाका उडास आयलो. सकाळीं म्हाका भेटूंक आयिल्लें लक्ष्मी तें जावन आसलें. लक्ष्मी जेन्नाच्या तोंडाक पळयत कडाकड उलयल्लें. तुज्या जातीचो मोग काल राती खंय गेल्लो. तुज्याच जातीची हांव. तुमी म्हजेर अत्याचार चलोवंक प्रयत्न करतना त्या मुस्लिमान म्हाका बचाव केल्लो म्हणालें तें लतीफाच्या कुशीन हात दाखोवन. लोक सगळो स्तब्ध जालो. घडये भितर वातावरण बदलल्लें पळोवन जेन्ना कालुबलो जालो आनी तोंडदाम तुज्या संगतीक आनी हाका कांयच संबंद ना. तुका हांव वळखोन नेणांच म्हणालो तो भुजां हालोवन. आपल्या तोंडांत आसली थिंपी ठूक कन्न जेन्नाच्या तोंडार उडयले तिणें. ते हळडेक परकी जाल्ल्या लक्ष्मीचें वर्तन लोकांक मिस्तराचें जाल्लें जाल्ल्यान तो सगळो ताका कान दोळे सोडून पळय लागलो. लक्ष्मी लोकांक फुडकन रावलें. काल म्हज्या मावळ्याक पयशांची आशा दाखोवन म्हाका पियोवंक लावन त्या सरल्या कामूक शेट्टीक बली दिवचे खातीर ह्याच म्हज्या जातीच्यान म्हाका गाडयेर घालून ह्या चिन्ना हाळीक हाडल्लें. आनी राती हो लतीफ न्हय तर येदोळ हांच्या घासांत म्हजी कूड बेसान जाती म्हणालें तें रडोवन. तो लतीफ बिरमोद बावडो. 2 म्हयन्यां आदीं त्याच शेट्टी वरवीं पाड जाल्लें ताचें फातिमा. आमी घरा राती पावतना निराशेन आनी लजेन संवसाराक फाट करून दोरयेरूम काळटालें. त्या उपरांत लतीफ पिसो जाला. राती ताणें फातिमाचें मोडें खंय सर्गी वावयलां आनी लिपयलां म्हणालें तें. लोकां मुखार जेन्नाची तकली बागवाली. फातिमाची खबर आयकून देदेस्पर जाल्लो कादर आतां रभसान जेन्नाच्या आंगार उडलो. पूण त्याच घडये लागसार जळोवन आशिल्ली सोमोनाची रास देवाच्या महिमेन म्हणल्या बरी कुशीक मालवाली आनी मुखल्या राशीचेर परताली. लोक सगळो उठावटी थंयसर धांवलो. लोक सगळो चड आशिल्लो जाल्ल्यान थोड्याच वेळा भितर पडली रास दुसऱ्या राशीतान लोटून विंगड केली आनी उज्याचो बर जाता तितलो उणें केलो. आतां परतलेल्या राशी कडेन जमल्ल्या लोकां मदें गलाटो आनी बोबाट सुरू जाली. कितें जालें तें पळयतना अनेक निर्जीव शरीर त्या राशी मुळांतावन लोकांन उखलून देगेन केलें. आतां तांचो आकांत तो सांगचो न्हय, कारण ती निर्जीव कूड जावन आसली फातिमाची. उज्यान जळोवन गेल्ली तरी वळख धरूंक कस जालें ना. आतां लोक सगळो घुस्पडलो. दोरयेरूम काळचो लतीफ फातिमाच्या कुडीक पळोवन बोबाडटालो. कादाराचें रडणें तें सांगचें न्हय तसलें आसलें. सगळें पिंतूर म्हज्या दोळ्यांक आतां रूप रूप दिसताशें म्हाका भोगतालें. लतीफाच्या वर्तनांनी कुडके कुडके जावन म्हजे मतींत घुस्पड आयताली ती काणी आतां संपूर्ण तरान घडसून आयिल्ली. फातिमाक उखलून लोकांनी पयस हाडटाना लतीफ बोबाडटालो. त्या शेट्टी लागींच ताका निदाया. म्हज्या जातींतले न्हय ते. हांवें ताका तुमच्या जातीचे कडेन काजार करून दिला.
ताचे विळाप आयकून पयले ताका शिरापलोलो लोक मौनपणी आतां ताकाच पळयतालो. पूण तो परतांनी बोबाडतालो, कादर कादर, तूं ताका आपड नाका, तें शेट्टीचें उस्तें, हांवें ताका ताच्या लागींच काजार केला. म्हज्या दोळ्यांतल्यान एकाच फरा दुकां उसळ्ळी. ती पुसून हांव फाटीं गुंताना मेरेंतल्यान सोडून येवचे पुलीस म्हज्या नजरेक झळकले. काणी फातिमाचें काजार. बरोवपी देवादीन कोंकण कोगोळ, विल्फी रेबिंबस. काणी वाचन एडी सिकेर, मंगळूर. ध्वनी मुद्रण आसीसी स्टुडिओ, मंगळूर. साऊंड इंजिनियर पॅटसन पेरेरा, मंगळूर.